Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, तुका ह्या वेळा खातीर अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, तुका अर्घ आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तुका अर्घ आनी महिमा. आमकां तुवें हांगर सगल्यांक बरे भाशेन हाडलाय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा. आणि जेजू, तुज्या उतराचेर आमी शिकता आणि तुजें उतर आमी शिकपाक येयला हांगा. आणि हे तुजें उतर आमकां पुनर्जीवनपण दिता आणि ह्या पुनर्जीवनपणाचेर आमी शिकपाक येयल्या. आमच्या जिवितांत कशें पुनर्जीवनपण आमी जियोवपाचें हें आमी शिकपाक येयल्या. आमचे ओत्मीक कान ओपन कर, आमचे ओत्मीक दोळे ओपन कर. तूं आमकां कितें सांगूंक सोदताय तें आमच्या काळजान वचनी. तूं आमकां कितें दाखोवंक सोदताय तें आमच्या ओत्मीक दोळ्यांनी आमकां दिसती पडना. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलोय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमीन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. बा भयणांनो, आमी देवाचे हे उतर शिकपाक येयला कित्याक कोरेजमाच्या काळान आमी आसा. आनी कोरेजमाच्या काळान आमी जेजून आमच्या खातीर कितें केलां पळय तेजेर आमी नियाळ करता. अशें न्हू की कोरेजमा फकत कोरेजमाच्या दिसांनीच आमी अणभवूंक जाय, पूण हो टायम आमी समज करूंक ना नाजाल्यार हो टायम जावन आसा तें करपाक. आमी तर विसरल्या जेजून त्या खुर्सार कितें केलां पळय तें आयज तुजें मन रिन्यू करपाक टायम. कित्याक जायते टायम आमी ह्या संवसाराच्या मांडण्या उद्देश अश्यो आहा पळय तितून आमी घुसपाक. आमकां ह्या संवसाराच्यो मांडण्यो आमकां बऱ्यो दिसता. बरे कपडे घालपाक जाय, बऱ्यो गाडयो घेवपाक जाय, तेजेर आमचो सुबेज फोकस आहा. आनी देवान ह्या खुर्सार कितें केलें तें आमी विसरता. ताका लागून भाव भयणांनो, हो टायम जावन आसा आमी देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करपाक. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक हांगर येयल्या. आमी हे देवाचें उतर हांगर शिकपाक येयल्या. कोणेन फोर्स करून तुमकां हाडूंक ना. कोणेन तुमकां धरून हांगर तुमच्या गाडयांक बांदून हांगर ओडूंक ना. पूण देवाचो उलो आयकोन तुमी हांगर येयल्या. आनी देवाचो उलो आयकोन तुमी हांगर येयल्या. आनी कित्याक तुमचे कितें कोश्ट आहा, तुमचे आटे बिटे कितें आहा ते जेजूचेर घालपाक. कित्याक तो म्हणटा तुमचे कितें त्रास आहा, तुजे कितें आटे बिटे आहा ते म्हाज्यार घाल. हांव तो बरो गवडी. आनी बरो गवडी कितें करता भाव भयणांनो, आपणाच्या मेंढरांक सांबाळता. आपणाचे धाकटे मेंढरां आहात, हांगर वयता थंय वयता, तांकां एकठांयता. आनी हो जेजू आमकां एकठांय येयला. आपणाचो जागो सोडलो, सर्ग सोडलो आनी संवसारान येयलो आमकां एकठांवपाक. आमी पयस गेल्लीं तेज्या कडल्यान, पूण तो आमकां एकठांय येयला. आनी आमकां तो एकठांयता भाव भयणां. आनी ताका लागून आमी हांगर येयल्ले आसा. आनी हांगर देवाचें उतर अशें म्हणटा. भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमी कित्याक शिकपाक जाय? कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक आरसो. आतां आमी हांगर येवच्या पयलीं आमी आरशान आमचें तोंड पळयलां. आनी आरशान आमी आमचें तोंड पळयलां आनी केंस सारके ना नाल्यार आमी केंस सारके केल्या. आमचे केंस सारके केल्या, आमकां कशें दिसता तें आमी पळयल्या. बरें दिसता नाजाल्यार आमी आमचें पळयलां. भांग सारको ना, आमी भांग सारको केला. तशें देवाचें उतर. तुजें लायफ तर चुकलां नाल्यार देवाचें उतर म्हणटा असो चल आनी तुजें लायफ सारकें जातलें. एक रेल्वे आसता. रेल्वे जेन्ना ट्रॅकाचेर वयता, ट्रॅका भायर गेली नाल्यार ती परत ट्रॅकार घालपाचें काम आसता, नाजाल्यार ती रेल्वे फुडें वयची ना. तशें देवाचें उतर. आमी तर चुकोन संवसाराच्या वाटेन गेल्या नाल्यार देवाच्या वाटेन येवपाक हें आमकां देवाचें उतर शिकयता. देवाचें उतर जावन आसा एक आरसो. ह्या आरशान आमी पळोवपाचें आनी आमच्या लायफाचें आमी करेक्शन करपाचें. आनी कांय ना भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर शिकपाचें आनी ह्या देवाचें उतर जियोवपाचें. डिफिकल्टी कांय ना.
आमी आरशान आमचें तोंड अजून बसून पळोवंक ना. हांगर कोण्यानूच आपणाचें तोंड पळोवंक ना. तुका तुजें तोंड दिसती पडना. तुका सगळें तुजें आंग दिसती पडटलें पूण तुजें तोंड तुका दिसती पडना. तोंड तुजें पळोवपाक तुका आरसो जाय. तुजें तोंड पळोवपाक तुका आरसो जाय. आनी कोण्यानूय तोंड पळयलां तें आरशानूच पळयलां. डायरेक्ट कोणाक आपणाचें तोंड दिसती पडोंक ना. कित्याक दोळे आमच्या हांगर आहा, आमकां तोंड दिसती पडोंक ना. चडूतशे चड आमकां दिसती पडत आमचें नाक. तें बी परफेक्ट दिसती पडना. मातशें दिसती पडटा. जसो आमकां आरसो जावो आमचें तोंड पळोवपाक, तसो आमकां आरसो जावो. देन त्या आरसो जावन आसा देवाचें उतर. आमचें जिवीत आमी त्या आरशा प्रमाणे जियेता नाल्या. आनी डिफिकल्टी कांय ना भाव भयणां. चुकलाय तें करेक्शन करपाचें. कोण बडी घेवन तुका मारचो ना. कोण तुका फोर्स करचो ना. कोण तुका सांगचो ना. तुजें मन, तुजो आत्मो तुका उचकायता भितरल्यान. सांगता पळय तूं चुकलाय. तुजो आत्मो तुका भितरल्यान सांगता. तुका एक आवाज येता पळय आपणेन पातक केला. कोणेन पातक केला ताका इमिजिएटली खबर आहा आपणेन पातक केला म्हणून. कित्याक देवाचें उतर ताका सांगता हें रॉंग. आनी हें रॉंग आहा पळय तें तुवें रायट करपाक जाय. आतां समज आमी कोणाकूय वायट नदरेन पळयलें, एके बायलेक आमी वायट नदरेन पळयलें, भितरल्यान तुका एक आवाज येता आनी तो सांगता पळय तूं कितें करताय तें रॉंग. वायट नदरेन कोणाक तूं पळोवंक शकना. वायट नदरेन तुवें पळोवपाचें न्हू. इतकें करेक्शन. बडी कोण मारचो ना तुजेर. कुटी कोण घालचो ना तुजेर. माकडाक पळयला तुमी. माकडाक तो तूं तुजें माथें नितळ करून दिवशी तूं हालशी जाल्यार तुजेर कूट घालतलो. पूण देव तुजेर कूट घालचो ना. तो तुका सांगतलो करेक्शन कर. बरयलेलें आहा आनी बरयलेल्या उतरा प्रमाणे जिवपाचें. सिंपल. देवाचें उतर सांगता म्हणून तुवें करेक्शन करपाचें. हांवें सांगलें म्हणून. हांव तुका फकत सांगपाक येयला पळय हें देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा आनी ह्या देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा तूं जिये. आनी ताका लागून देवाचें उतर आमकां खबर आसपाक जाय. कित्याक आमचो देव आमी म्हणटा माय गॉड, म्हाजो देव. म्हाज्या देवाचेर म्हाजो विश्वास आसपाक जाय. म्हाजो देव म्हाका बरें करता म्हणून हांवें चिंतूंक जाय. आनी ताका लागून हो कॉरेजमाचो काळ आमी समरता. कॉरेजमाचो काळ म्हणजे जेजू खुर्सार गेला पळय तो काळ. जेजू खुर्सार कित्याक लागून गेलो? आमच्या मनशा खातीर गेलो. आमकां पातकासली निवारपाक बळी जालो तो. ही बिकेम अ सॅक्रिफिशियल लॅम्प सो दॅट ऑल आर सिन्स आर पूट ऑन हीज बॉडी. आमची पातकां तेजे कुडीन घातली आनी आमकां पातकासले धुवन काडले आपणाच्या पवित्र रोगतान. आनी तें आयज आमी शिकपाक येयल्या भाव भयणां. आनी आमी हें शिकपाचें देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत घालपाचें. आनी पयलो स्क्रिप्चर घेता हांव जॉन 11:25-26. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजे भावात दवरतात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजे भावात दवरतात ती सासणाक मोडची नात. हो भावात आसा म्हूण तुमकां. भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता की आनी हो जेजू मार्ताशीन उलयता. मार्ताक सांगता तूं म्हाजेर विश्वास दवरता. तुजो भाव लाजरूस मेला. तूं म्हाजेर विश्वास दवरता. हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपण. हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपण. तूं म्हाजेर विश्वास दवरता नाल्यार तूंय जियेतलो. म्हाजेर विश्वास दवर म्हणटा तुका जियोवपाक. आनी जेन्ना जेजूचेर आमी विश्वास दवरता तेन्ना आमकां पुनर्जिवंतपण मेवता. कित्याक तो पुनर्जिवंतपणाचें पयलें फळ. जेजू जावन आसा पुनर्जिवंतपणाचें पयलें फळ आनी तो आमकां सांगता आय एम द रेजरेक्शन एंड लायफ. ही हू बिलीव्स इन मी दो ही मे डाय ही शॅल लिव. आमी सगळे मनीस ह्या संवसारान येयल्या. आमकां सगल्यांक एक्सपायरी डेट आहा आमचेर. आमी मरतले ही गॅरंटी. कोणूच ना असो की ह्या संवसारान तो रावपाक येयला.
सगळे आमी मरतले, पूण आमी तर देवाचेर भावार धरून जियेता. देव सांगता पळय तशें तर जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. नाल्यार देव म्हणटा म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेशी तूं मरतलोय, कुडीन मरतलोय तूं, पूण तुका स्वर्ग आपूण फावो करता. आनी साश्णीक जिवीत तो आमकां दिवपाक येयल्लो, आनी तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आनी हो कोरेजमाचो काळ म्हणजे आमी इस्टर म्हणटा ताका, ही इज रिजन म्हणटा. इस्टराची मॅसेज ही इज रिजन म्हणजे तो पुनर्जीवन जालो, मेलेलो आहलो पुनर्जीवन जालो. आनी हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजूची आमी वाखाणणी करपाक येयला. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. ताका लागून भाव भयणांनो, आमी मेले पासून नाल्यार आमकां मरण ना, मेले पासून नाल्यार आमकां मरण ना. मरता कुडीन मनीस, सगळे मरतले, आमी मरतले. हे संवसारान कोण येता तो मरतलो. मरपाक आमकां तो कायदो तो देवान बरयलेले आहा. 120 वर्सां मॅक्झिमम तूं जियेतले. 120 जाल्या उपरांत तुजी एक्सपायरी डेट येयली, तूं गेलोय. सगळे वयता, नो प्रॉब्लम गेलो म्हणून. पूण कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, देवाचेर भावात धरून जियेता, ताका साश्णीक जिवीत मेवता. ताका इफेन मेवना, तो अमकोणान वचना, त्या उज्यान तो भाजना. आनी हेच आमी कितें करूंक जाय, तो उजो जो उजो आमकां लागतलो तो उजो आमी चुकयता आनी आमी स्वर्गा वाटेन आमची मांडण्यो मांडटा. कित्याक आमकां सगल्यांक सर जावं, आमकां सगल्यांक देवा लागीं वचपाक जाय. कोणाक नाका देवसारा लागीं वचपाक, सगल्यांक देवा लागीं वचपाक जाय. म्हणटच सगळे देवा लागीं कशे वयतले. आनी हू एवर लिव्स एंड बिलीव्स इन मी शॅल नेवर डाय. डू यू बिलीव दीस? तूं सोत मानता? जेजू इसत्ता मारता, तूं सोत मानता? तुजो भाव आतां मेला, ताका हांव पुनर्जीवंत करतलो, तूं सोत मानताय जेजू मारताक इसत्ता? आनी मारता ताका वय म्हणटा आपूण सोत मानता. आनी मागीर वयता आनी लाजरसाक मेल्लेले हलो जिवंत करता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. ताका लागून भावा भयणांनो, देव म्हणटा आय एम द रेजरेक्शन. हांव जावन आसा तें पुनर्जीवंतपण, हांव जावन आसा तें पुनर्जीवंतपण. आनी अशे 7 स्टेटमेंट्स आसा. हांव जावन आसा तो उणो, हांव जावन आसा तो उजवाड, हांव जावन आसा तें दार, हांव जावन आसा तें पुनर्जीवंतपण, हांव जावन आसा ती वाट, तें सोत आनी जिवीत, आनी हांव जावन आसा ती वेळ. वेळ म्हणजे वायन. वायन म्हणजे एक झाड आसता आनी झाडाक खांदे आसता. आपूण झाड जावन आसा तें झाड. आनी म्हाज्या झाडाक जे खांदे आहा ते बरी फळां दितले. आमी कितें आहा, आमी जेन्ना जेजून आहा तेन्ना आमी बरी फळां दितले. आतां हो खांदो तर हांवें कातरलो आनी खांदो काडलो आनी सेपरेट दवरलो, तो फळ दिवंक शकना. कित्याक तो झाडाक ना. झाडाक तेजें ना कनेक्शन. म्हणटकच कातरलेलो खांदो कांय ना, ताका मागीर बेश्टो उज्याक बावजार करपाचो, दोकटो घालपाचो. थंडेच्या टायमार मागीर दोकटो घालपाचो आनी हात आपणाचे हें करपाचो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. ताका लागून भावा भयणांनो, पुनर्जीवनपण म्हणजे कितें हेजेर आमी शिकपाक येयला. पुनर्जीवनपण आमी बायबलान शिकल्या की आदाम जेन्ना पाप केलें, जेन्ना देवान सांगलेलें ताका तें फळ खायनाकाय, ताणें फळ खाल्लें. आनी जेन्ना ताणें तें फळ खाल्लें तेन्ना कितें जालें? फळ खाल्लें पळय तेन्ना भाव भयणांनो थंयसर अशें घडलें की तो ओत्मीकपणान मेलो. कुडीन तो जितो आसलो, पूण देवसाराच्यो मांडण्यो आयकल्यो म्हणटकच तूं कोणाचें भुरगें जाता? देवसाराचें भुरगें जाता. म्हणटकच ओत्मीकपणान तो मेलो. आत्मो तेजो देवा लागीं आनी कनेक्ट जायना. ओत्मीकपणान तो मेलो. म्हणटकच आतां ओत्मीकपणान मेला, ताका ओत्मीक जिवीत मेवपाक जाय. आनी ओत्मीक जिवीत कशें मेवतलें? ओत्मीक जिवीत मेवपाक जेजू ह्या संवसारान येता. आनी येता मनशा काळा खातीर तो जियेता आनी
खुर्सार वयता आनी मनशा काळाचो पातोक त्या खुर्सार खेळायता. आनी जेन्ना तो मनशा काळाचे पातोक त्या खुर्सार खेळायता तेन्ना आमकां पुनर्जीवनपण दिता. कित्याक हो पातकाचो सैम आसलो तो आपणाचे कुडीन घेवन वयता. आतां पातकाचो सैम तेज्या कुडीन गेलो म्हणटकच आमच्या भितर पातकाचो सैम ना. आतां तेजो सैम आमचो जाता. आतां आमकां पुनर्जीवनपण मेवता आमच्या आत्म्यान आमी मेल्लीं आदावांक लागोन. पूण दुसरो आदाव येता आनी आमकां आमच्या आत्म्यान आमकां परफेक्ट करता. दुसरो आदाव येता आनी आमच्या आत्म्यान आमकां परफेक्ट करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. तेका लागून भाव भयणांनो प्रॉब्लेम आनी खंय नासलो, प्रॉब्लेम आमच्या आत्म्यान आसलो. आत्म्यान आमचो प्रॉब्लेम आसलो आनी आत्म्यान प्रॉब्लेम तुजो सॉल्व करपाक देव जेन्ना तूं तेजेर विश्वास दवरता, तो मेल्लो म्हणून तूं विश्वास दवरता, तो पुनर्जीवन जालो म्हणून जेन्ना तूं विश्वास दवरता तेन्ना आत्म्यान तूं परफेक्ट जा. नवी रचना जाता. आदले ते सगळे गेले. सेकेंड हँड गाडी तर आमचेशीन आहा आनी एक बरी ऑफर येता आनी एक कंपनी ऑफर दिता तुका आनी कंपनी सांगता तुजी सेकेंड हँड गाडी व्हर आनी आपणाक दी, आपूण तुका एक नवी गाडी दिता, थोडे तुका वयले पयशे दिवचे पडटले. तसोच हांगा जेजू म्हणटा तुजी पातकां जी आहा ती म्हाका दी आनी आपूण तुजो आत्मो नितो करता, तुजो आत्मो परफेक्ट करता. आनी एक्सचेंज ऑफर तूं तुजें पातकी जिवीत काडटाय देवाक दिताय आनी देवाचें जिवीत काडटाय तुज्या आत्म्यान घालताय. आतां तुजें परफेक्ट कितें जाता, तुजो आत्मो परफेक्ट जाता. तुजी कूड तीच आहा, कूड तुजी चेंज जावंक ना. कित्याक तूं पयलोय तोच आहलोय, आतांय तूं तोच आहाय. हांव मरता पळय तेन्ना म्हाजी कूड मरतली, पूण म्हजो आत्मो देवा लागीं वयता. कित्याक हांव तेज्या उतरा प्रमाणे जियेलो. पूण इतकें सिंपल म्हणून आमी कितें करता, आमी तें आयकना. सिंपल देवान सिंपल केला, पूण इतकें चड सिंपल आसलें नाल्यार तें आपणावपाक तुका त्रास जाता. कितें सिंपल आहा न्हू तें आपणावपाक त्रास जाता. चड सिंपल आसलें नाल्यार तें तुका आपणावपाक त्रास जाता. ताका लागून भाव भयणांनो आमकां सिंपल दिसता म्हणून आमी तें सोत मानिना. आमकां खबर ना खंयसर आमचें पुनर्जीवनपण जाता पळय तें तुजें पुनर्जीवनपण तुज्या आत्म्यान जाता. तुजी कूड तीच आहा, तुजे प्राण तोच आहा, सगळे सेम. मोठो आसलोय तो मोठोच आहाय, बारीक जावंक नाय, सगळे सेम आहा. पूण तुजो परफेक्ट तुजो आत्मो जाता. कित्याक तुवें आतां देवाचेर विश्वास दवरलाय आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. 1 Peter 1:3. देवाक आमच्या सोम्याची क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड मोग करता देखून जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जोड दिला. अशें आमकां आतां कधीच सोरना तसलो बरवसो आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. देवाचें उतर हांगर म्हणटा, ब्लेसिड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. पेद्रू कितें करता, देवाचेर बेसांव उलयता. देव आमचेर बेसांव उलयता न्हू. देव आमचेर बेसांव उलयता म्हणजे तेजी प्रॉमीस, बासावणी ती. आनी जेन्ना आमी देवाचेर बेसांव घालता पळय तेन्ना आमी देवाक वाखाणटा. आमी म्हणटा देवा तुका आर्गां दिता, देवा तुका आमी महिमा दिता. कित्याक तुवें आमकां इतक्या बेसांवान तुवें आमकां भरलाय. आमच्या कडल्यान तुवें कांय पयस करूंक ना. तुज्यो बासावण्यो तुवें आमी मानून घेवपाच्यो आनी त्यो आमच्यो जाता. म्हणून पेद्रू कितें म्हणटा, आमी देवाक आर्गां दिता. देवाक आर्गां दिता कित्याक तेजे मोहिमेन, तेजे कुरपेन, तेज्या मसी कितें सिस्टर काकुतीन, तेजे काकुतीन तेणेन आमकां पुनर्जीवन केलें. हांगर भाव भयणांनो पळय उतर उजार केला, पुनर्जीवन केलें.
तेजे काकुतीन आमकां पुनर्जीवन केल्या. आमी कितें केलां म्हणून न्हू, आमी कोश्ट काडल्या म्हणून न्हू, आमी दिमेर रावल्या म्हणून न्हू, आमी वाती पेटयल्या म्हणून न्हू. तेजे कृपेन, तेज्या दोळालपणान, तेजे कृपा म्हणजे जे देवान केला पळय ते. आनी भावार्थ आमचो देवांची कृपा आनी आमचो भावार्थ आमी एकठांय करता तेन्ना आपणायता जे देवान केलां आमच्या लायफान पळय ते. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. ताका लागून तेन्ना तूं विश्वास करताय देवाची काकूट आमचेर आसा. जण एकल्याचेर आमची देवाची काकूट आसा. जेन्ना हांव म्हाज्या दोळ्यांनी म्हाज्या देवान कितें केलां तें हांव मानून घेता, हांव मानून घेता तेन्ना आपणाचें जाता. आतां समज तुका कोणें घर दिलें आनी घर दिलें आनी तेणें आजून तुजें कागद तुज्या नांवार करूंक ना, घर आजुनूय तेजेंच. ज्या दिसा तेजी कागदां सगळीं क्लियर जातलीं आनी तुज्या नांवार करतलो तेन्ना तें तुजें जालें. आतां देवान आमकां बासावणी दिल्या, ही बासावणी आपणाची, पूण ती हांवें भावार्थान म्हाजी करपाक जाय. भावार्थान जेन्ना हांव म्हाजें करता तेन्ना म्हाका पुनर्जीवनपण मेवता. पुनर्जीवनपण एक फुकट देणें, पूण हांगर कृपा देवाची आहा ती व्हांवता. आतां दर्या व्हांवता पळय तो, दर्याची ल्हारां तुज्या कडेन येता. तूं दर्याच्या ल्हारा कडेन वचनासतना तूं उबोच राव, दर्याची ल्हारां तुज्या लागीं येतलीं, येत रावतलीं. म्हणजे देवाची कृपा तशीच ल्हारा भाशेन तुजीशीन येत रावता. पूण जेन्ना तूं आपणायताय ती तुजी जाता. जेन्ना तूं आपणायताय तेन्ना तुजी जाता. कृपा व्हांवता, तुवें आपणांक नाय जाल्यार तुजी जावची ना. सिंपल हा म्हणून मागीर ट्रस्ट जाता आमकां ते आमचे आपणावपाक. दर्याचे ल्हारां आमी न्हांवंक वयता, आमी गोंयकारां न्हू, आमकां ती संवय आहा वचोन न्हांवपाक दर्याचेर. आनी बरी ल्हारां येता, ती ल्हारां येता पळय ती आमी ल्हारां पाटीर घेता. आनी गोंयकारां आमकां संवय आहा न्हू. आदली तरी आमची जाणटी वयतालीं न्हांवपाक, आतां तरी इतकी वचना. पूण म्हाजी मामी आनी डॅडी बा वयतालीं, तांकां वर्सान एकदां तांकां वचोंकूच जाय आसलें. ती म्हणटाली या कोंगटी या नाल्यार बागा या आनी मातशें दर्याचे ल्हारां घेवया आमच्या आंगार. कित्याक ती खारसाणीन पेकोवणी आहा, खारसाणीच्या उदकान पेकोवणी आहा. म्हणटकच ती पेकोवणी घेवपाक थोडीं दुयेंसां ते खारसाणीच्या उदकान ती नितळ जाताली. म्हणटकच लोक वयतालो न्हांवपाक. आनी थोडो पळय आमचो गोंयकार लोक वयता न्हांवपाक. ते वर्सान एकदां चड करून मेयान मायाच्या म्हयन्यान लोक न्हांवंक वयता दर्याचेर, कित्याक ती ल्हारां घेवपाक. आनी ती ल्हारां घेताय पळय तेन्ना तुका तें संतोश मेवता, तुका तुज्या आंगाक पेकोवणी मेवता. तशें हांगर देवाचें उतर म्हणटा कृपा तेजी व्हांवता. हांवें आपणायल्या जाल्यार तुजी, जाल्यार व्हांवता ती पूण तुजी न्हू, नाजाल्यार ती तुजी न्हू. व्हांवता डेली, पूण आपणावपाचें काम म्हाजें. हांवें आपणावंक जाय. ही कृपा आहा पळय ती भावार्थान हांवें म्हाजी करपाक जाय, तेन्ना म्हाका पुनर्जीवनपण मेळटा. इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो आपणावपाक. देवान तुका बासावणी केला ते तुजें बेसांव करपाक तुजेर आहा. देव तुका बडी मारून ते तुका सांगचो ना तूं आपणाय ना, तशें ना. देव तुका बडी मारिना. तो म्हणटा तुका आपणें सगळी पदवी दिल्या, तुका तोंड दिलां, तुका दोळे दिल्या, तुका कान दिल्या, सगळें आपणें दिलां. आयक, देवाचें उतर तुज्या काळजान घाल आनी आपणाय. तुका कोण फोर्स करून तुज्या तोंडान घालचो ना. धाकटी भुरगीं आसतना आमकां कितें करताले, आमचे माय पाय खायना पासून नाल्यार खावयताली. धाकटी आमी भुरगीं आहली पळय तेन्ना खायना समज आमी नाल्यार कितें करताली, खावयताली. कित्याक तांकां खबर आहली हेका इतकें जेवण जाय हे भुरगें वाडपाक. पूण देव तें वचना तुका. देव म्हणटलो आपणें सगळें करून दवरलेलें आहा, तूं आपणाय.
आपूण तुका फोर्स करचो ना. फ्रीडम ऑफ चॉयस तुजो, वील पॉवर तुजो. आपणें करून दवरला तूं आपूण तुका फोर्स करिना. आनी ताका लागून भावार्थ म्हणजे हांवें कितें करूंक जाय पळय तें करपा म्हणजे देवान कितें केलां पळय तें. देवान कितें केलां तें हांव म्हाज्या भावार्थान हांव आपणायता. इतकें सिंपल काम आहा. आनी हें सिंपल काम भाव भयणांनो आमी करपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. रोमन्स 6:3 वाच सिस्टर. तुमचो येयलास बोल. आमकां सगळ्यांक पवित्र स्थानाच्या सोम्यान जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान, म्हणजे ताच्या मरणान बुडयल्यान. हें तुमी नकळत म्हणटोच पवित्र स्नान 3 म्हणटो देवाचें उतर म्हणटा हांगर. Or do you not know that many of us were baptized into Jesus, Christ Jesus were baptized into his death. भाव भयणांनो, आमी स्नान घेता पळय तेन्ना, आमी जेन्ना पवित्र स्नान घेता, आमकां धाकटी भुरगीं आसता तेन्ना आमकां इगोजेन वता आनी स्नान दिता. आनी स्नान दिता पळय तेन्ना कितें जाता भाव भयणांनो, हें खबर आसपाक जाय. आनी आमी धाकटी भुरगीं आसलीं न्हू, आनी धाकटी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमकां स्नान दिलो. आतां तूं धाकटे भुरगें आहा, ताका तूं इसाशी धाकटुलें 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक तूं इसाशी केन्ना तुका न्हावणयलेलें ताका उगडास उरतलो? ताका कांय खबर ना. तें जाणा आबय 6 जालीं की आपणाक आतां न्हावणायत येयली आनी तें आपण पयलेंच ताका कळटा हांगर उदीक सोडलां आपणाक न्हांवडपाक. तें रडपाक स्टार्ट करता, तेल लावंक येता थंयसर वयता, ती येयल्या बायल तेल लावपाक हांगर रडपाक चालू. कित्याक ताका खबर आतां आपणाचो न्हांवपाचो टायम जालो म्हणून. आनी धाकट्या भुरग्यांक न्हांवपाक लायक ना. पूण हांगर जेन्ना स्नान घेता भाव भयणांनो, न्हावणयता कित्याक? धाकट्या भुरग्यांक न्हावणयतात कित्याक? जो मेव तेज्या आंगान आहा तो काडपाक धाकट्या भुरग्यांक न्हावणयतात. आंगान तेज्या मेव आहा. आतां हो मेव काडपाक जाय न्हू, कित्याक मातयेन खेवता, सकला जोबनीर खेवता. आतां हो मेव काडपाक जाय. आनी मेव काडपाक जाय जाल्यार कितें करतलो तूं? तो न्हाताय आनी तूं साफ करताय आपणाच्या. तशेंच जेन्ना आमी बावतीस घेता तेन्ना मूळ पातोक आमचें आसता. आदावा कडल्यान जे पातोक येयल्ले आहा आमचे कुडीन, कित्याक आदावा कडल्यान जे पातोक येयला आहा ते पिणकेचे पिणक्यो ते पातोक चलत आहा. पिणकेचे पिणक्यो ते पातोक चलता. आनी हे पातोक धुवन काडपाक तो स्नान घेता आनी आमकां इगोजेन वता आनी आमचे माथे धुता. आनी ती एक फॉर्मेलिटी करता की तुका धुता म्हणजे तुज्या मूळ पातकांतले तुका आपणें निवारलें. आनी हें जाता भाव भयणांनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर हांगर म्हणटा, जेन्ना स्नान करता त्या दिसा आमी ह्या मूळ पातकाक मरता. वी आर डेड टू दीस सीन नेचर. कित्याक भाव भयणांनो, सीन नेचराक आमी मरता? कित्याक जेजू क्रिस्तान आमचे पातोक तेजे कुडीर गेले. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्तान तेजे पातोक तेजे कुडीर गेले, कुडीर गेला पळय ते पातोक भाव भयणांनो, आतां हे पातोक तेजे कुडीन गेला. आतां हे कुडीन तेजे पातोक गेला ते आमी आमच्या लायफान मानून घेता. बावतीस म्हणजे हांव जेजू बारी मेलो, म्हाका जेजू बारी पुरलो आनी हांव जेजू बारी पुनर्जीवन जाला. म्हणजे हांव तेच्या मरणान बावतीस घेता. म्हाजें मूळ पातोक आहा तेच्या बारी मरता. ही भायली खुणां, ही धुवन कुडीनसान काडप ही भायली खुणां, पूण भितर चेंज जाता. आनी भितर चेंज जाता तो तुजो आत्मो हें कितें घडलेलें पळय तेका अग्री जाता. आतां ही धाकटे भुरगे आसता म्हणटकूच आमी कितें करता, गॉड पेरंट्स धरता आमी. म्हणजे एक व्हडली 2 मनशां आमी घेता आनी ही तेजी जबाबदारी घेता त्या धाकट्या भुरग्याची, आनी ती धाकट्या भुरग्याची जबाबदारी घेता. पूण जेन्ना आमचें कॉन्फर्मेशन जाता, कॉन्फर्मेशनान कितें म्हणटा सिस्टर? क्रीज आमी घेता.
क्रीज घेता पळय तेन्ना कितें जाता, क्रीज घेता पळय तेन्ना तुका आदली भासावणी जे धाकटे भुरगे आसतना तुवें केल्ली ती तुका पुत्तून तुका याद करता. पळय तूं हांगर भुरगे आसले, तुका खबर नासली त्या धाकटे भुरगे आसतना तुवें तो बावतीस घेतलेलो म्हणून, पूण हांव तुका आतां उगडास करता. आतां हो बावतीस घेतल्या उपरांत कितें जाता, तो उगडास करपाक आमी क्रीज घेता. आनी बेश्टे फॉर्मेलिटी म्हणून हे आमी साक्रामेंत घडोवन घेवपाचें न्हू भाव भयणानू, हे कितें म्हणटा पळय तेजेर आमचो मांडणी आसपाक जाय, ते आमी जाणा जावपाक जाय. आमचें कितें जालां, आमचे फॉर्मेलिटी जाल्या सुबेज, आनी आमी चिंता पार्टी कशी जातली आमची. हांगर आतां क्रिस्माची पार्टी आहा, पार्टी कशी जातली, पार्टीक बरो सोरो दितले, बरें जेवण दितले, हे आमी चिंता. देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ ना. तें इम्पॉर्टंट भाव भयणानू. त्या दिसा कितें जालें पळय तें, त्या दिसा तुज्या भितर जेजू क्रिस्त तुज्या भितर येता. पवित्र आत्मा तुज्या भितर येता. ज्या दिसा तूं बावतीस घेताय त्या दिसा तुज्या भितर पवित्र आत्मा येता. आनी हो पवित्र आत्मा भाव भयणानू तुका पुनर्जिवंतपण दिता. कित्याक मेल्ल्या जेजूक जिवंत करपी हो पवित्र आत्मा, आनी तुजी कूड जी मरतली ताका पुनर्जिवंत करपाचो आत्मा हो पवित्र आत्मा. आनी हो गिफ्ट तुज्या भितर. दोज हू लीव बाय द फ्लॅश विल डाय बाय द फ्लॅश, बट दोज हू लीव बाय द स्पिरीट विल लीव अकॉर्डिंग टू द स्पिरीट. म्हणजे जे आमी जेन्ना ह्या संवसारान जियेता, आमचे कुडीच्यो आमच्यो वंडावण्यो, कूड आमची कितें सांगता, कूड सांगता बरी मजा करुया, बरें कापडां घालुया, बरें न्हेसोया, बरे पयशे मोडुया, बरें या बार्रार या, बरें पेंवया, ही आमची कूड सांगता. पूण तुजो आत्मा सांगता ना, हे पियेलो म्हणून कितें तुका फायदो जातलो, पयशे तूं इबाडता, कांय फायदो ना त्या पयशांचो. वयल्यान तुजी कुडी पिड्यार, दुयेंसां तुज्या भितर येतात. पूण जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्यो बऱ्यो त्यो आपणाच्या जिवितान लागू करताय. कित्याक देवाचें उतर आरसो, ह्या आरशाक पळोवन हांव म्हाजे चेंजीस करता. आनी हो बावतीस भाव भयणान आमी जाणा जावपाक जाय. हो बावतीसाक कितें जाता पळय तें, तूं जेजू क्रिस्तान मोत्ता, तूं जेजू क्रिस्तान तुका पुरता, आनी तूं जेजू क्रिस्तान पुनर्जिवंत. ह्या बावतिस्ता दिसा जाता. मूळ पातोक तुज्या मुळान सान काडून उडय, ताका लागून ताका मूळ पातोक म्हटलां. मूळ पातोक तुज्या मुळान सान काडून उडयता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. चवथी वा सिस्टर, चवथी. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मोतान आमकां निखी पिल्यात. कित्या पासत जसो बापान आपले मोहिमे बरीत पोदवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलां. भाव भयणानू, देरफॉर वी वर बरीड विथ हिम. म्हणजे ज्या दिसा आमी सोत कितें मारता, 2000 वर्सां पयलीं जेजू मेला. आमी जल्मोंक नासलीं, पूण आमी सोत कितें मारता की ह्या जेजून आमकां पातकासली निवारल्या. म्हणटकच ज्या दिसा तो मेलो त्या दिसा आमी मेली, ज्या दिसा ताका पुरलो त्या दिसा आमकां पुरली, आनी ज्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो त्या दिसा आमी पुनर्जिवन जाले. ऑलरेडी जाल्ल्यो गोश्टी, पूण तूं आपणायताय आपणाच्या लायफान. ह्या पवित्र स्नानान तुका तें जाता, तूं आपणायताय जी तुका खबर नासली देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेताय. आनी तूं हे आपणाचे देवाचे बेसांव आपणाचेर उलयता. हें अशें घडलें, हांव मानून घेता हें उतर, आनी हें उतर मानून घेता, आनी हें उतर हांव लागू करता. भाव भयणानू, तुका तर खबरूच ना बावतीस घेताय पळय त्या दिसा कितें जाताय पळय तें, नाजाल्यार तुवें फकत बावतीस घेतलाय, तुका खबरूच ना कितें जालां पळय तें. तुवें क्रिस्म घेतलाय, पूण क्रिस्मा दिसा कितें जालें तें तुका खबरूच ना. हे बेश्टे साक्रामेंत आहात, हे आमी केल्या फॉर्मेलिटी म्हणून. आनी ताका लागून देवाच्या उतरान तुका कोण येता त्या दिसा कितें जाता पळय, आनी हें उतर आमी शिकता.
कित्याक पुनर्जीवनपण हें ज्या दिसा तुका पावतीस दिलो आनी त्या उतराक तुवें देवाच्या उतराक मानले त्या दिसा तुजें पुनर्जीवन जालें. मानूंक ना? असो दुसरो येयला तसो तूं येयला ह्या संवसारान, तुजो जागो हाडयलाय, बरें घर बांदलाय, भुरग्यांची बरी माणसुगी केल्या, मरतलोय वयतलोय, जागो हाडयलोय गेलो, कांय करूंक ना, फायद्याचें काम कांयच करूंक ना. येयलोय, बरो जियेलोय, बरें खाल्लें, बरें पियेलोय, मजा केली, ऐश करो केले, गेलोय, फायदो कांय ना. आनी मागीर थंय गेल्या उपरांत करेक्शन ना. करेक्शन करपाचें आहा हांगर करपाचें. करेक्शन थंय करूंक मेळना. एकदां इफेन्नान गेलोय. भाव भयणानू, आतां हांव सांगता, हांव पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता. आतां पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता. आतां समज कोणेन मर्डर केल्या नाल्यार कोर्ट तेजेर जजमेंट मारता, एका भितर उडय म्हणून. आतां ताका भितर उडयलो ताका सोडपाक जजमेंट जजान मारलें, ताका सोडपाक पुलिसाक पासून पदवी ना. आतां हांव पुलीस ऑफिसर, म्हाज्यान सोडून घालूं येता ताका, ना जायना. कायदो जजमेंट कोर्टान मारला तेजेर, मरोसोर तो शिक्षा भोगतलो. कोण देवान जर तुजेर फॉर्मॉन मारलें, तूं थंय वयतलोय. मागीर तें आनी कोणें चेंज करूंक जायना. चेंज करपाचें नाल्यार तुवें हांगर बरें जिवीत जियेवपाचें, तुवें हांगर दुसऱ्यांक गेलो तोपले, बरो पियेलो, दादागिरी केली, तुका दिसतलें आपणान बरें काम केलें म्हणून. ना, बरें काम करूंक नाय तुवें. ह्या संवसाराचोय कायदो मोडलोय आनी देवाचोय कायदो मोडलोय. संवसाराचोय कायदो तुका एलाव करिना दुसऱ्यांक त्रास करपाक, आनी देवाचोय कायदो तुका एलाव करिना दुसऱ्यांक त्रास करपाक. देवाचो कायदो आनी ह्या संवसाराचो कायदो सेम आहा, डिफरंट ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. पूण भाव भयणानू, आतां समज तुका हांव एग्जाम्पल दिता. आतां हांव पुलिशेन काम करता. विदावट हेल्मेट गाडी चलोवपाची ना, कायदो. आनी हेल्मेट घालूंक ना, आनी हांव हांगर आहा उबो, हांव ड्रेसार आहा, हांव हांगर उबो आहा. हांव कितें करता, ताका हात करता, आडायलो. आतां हांवें ताका फायन दिवंक शकता, पूण तो हेल्मेट घालून येता, सगलो आहा तेजे, आरशे आहा, सगळें आहा. हांव कित्याक आडायतलो? कायदो मोडूंक ना. म्हाका अडवपाक ताका पदवी ना. तो वयतलो आपलो, येतलो वयतलो, हांगुरल्यान 100 पावटी मागतलो, हांव ताका अडवचो ना. तशेंच जेन्ना तूं देवाचें उतर धरताय, देवाचें उतर सांबाळताय, ह्या संवसाराचो कायदो सांबाळताय, देवूय तुका म्हणटलो ह्या संवसारान बरो जिवन येयलय, कोणाक त्रास करूंक नाय तुवें, कोणाक गायी मारूंक नाय तुवें, कोणाचें वायट चिंतूंक नाय तुवें. तुका आपूण बरो जागो दिता, चल हे वच, हो तुजो रूम. पूण तुका तर कायदो खबर ना. हेल्मेट घालिनासतना तर हांव ह्या रस्त्यार येयलो, नाजाल्यार तुका शिक्षा दिवपाक पदवी आसा. हे उगडास धरा. ह्या संवसाराचोय कायदो मोडपाचो न्हू आनी देवाचोय कायदो मोडपाचो. संवसाराचो कायदो जो तुका दिसता पळय तो कायदो तो तूं मानिनाय, नाल्यार देवाचे कायदे जे दिसती पडना ते कशें मानतले? वॉट इज सीन तूं मानिनाय, वॉट इज अनसीन तुका हो मानतले. आतां हांव कारीन येयला, सीट बेल्ट घालून येयला. हांव तर पुलीस, हांव तर सीट बेल्ट घालिना, हांव तर म्हाजी स्पीड लिमिटीन गाडी चलयना, म्हणजे हांव पयलो कायदो मोडटा. आनी हांव दुसऱ्यांक कितें सांगतलो? दुसऱ्यांक आनी हांव कितें सांगतलो? जेन्ना हांव पुलीस जावन हांव कायदो मोडटा, जाल्यार हांव दुसऱ्यांक आनी कितें सांगतलो? म्हाका सांगपा सारकें आनी कांय ना. जेन्ना हांव तर सिगरेटी ओडटा, बऱ्यो फुसकायता, आनी तुका वचोन सांगता सिगरेटी ओडिनाकाय म्हणून, तूं म्हाका कितें सांगतलो? अरे बाबा तूं पयलीं बंद कर रे, म्हाका ज्ञान सांगो नाका. पूण हांव ओडिना जाल्यार हांव तुका सांगतलो, अरे बाबा सिगरेट ओडिनाका, बरी न्हू.
तुजे लंग्स वयतले हे वयतले हांव तुका सांगूंक शकता. ताका लागून ते सिगरेटीचेर बरयलेलें आसता, सिगरेट स्मोकींग इज इंजरस टू हेल्थ. वॉर्निंग दिल्लें आहा, वॉर्निंग दिल्लें आहा. तुजेर बडी मारचो ना कोण, बडी ती तुकाच पडटली. तूं ओडटाय तुजे लंग्स उडयतले. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. ताका लागून भाव भयणांनो उगडास धरा. बावतिसा दिसा कितें जाता पळय तें तुका तर खबर ना, नाल्यार पुनर्जीवन पण तुवें आपणाक ना अजुनूय खबर आसपाक जाय. ज्या बावतीस ज्या दिसा आमी घेतलो त्या दिसा आमी मूळ पातकांतले आमकां निवाळ्ळे. हें तुका खबर आसपाक जाय. कितें जालें पळय ते पातक जेजूचे कुडीन गेले, जेजूक भितर पुरलो तेन्ना ते पातकूय पुरलें. जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जालो तेन्ना आमकां नवी रचना केली. कित्याक आमी आतां जेजू क्रिस्तान जियेता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. पांचवो वाच सिस्टर. ताचेच भाशेन म्हणून जेजू आनी आमी जर एकाच जिवाची जाल्या तर ताचे भाशेन पुनर्जीवन जावनूय तो आनी आमी एकाच जिवाची जातल्या. ताका लागून भाव भयणांनो हांगा देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना मरणान आमी तेज्या वांगडा एकठांय आहां, मरणान तर आमी तेज्या वांगडा एकठांय आहां, पुनर्जीवनपणानूय आमी तेज्या वांगडा आहां. सिंपल. पूण तूं मरणान तेज्या वांगडा न्हय नाल्यार पुनर्जीवनपणान वांगडा कसो आसतलो. मरणान तो तेज्या वांगडा न्हय नाल्यार पुनर्जीवनपणान तेज्या वांगडा कसो आसतलो. पुनर्जीवनपणान तूं वांगडा केन्ना जाताय, जेन्ना तूं म्हणटाय बाबा आपूण मेलो तुज्या वांगडा, आतां तूं पुनर्जीवन जाला हांवूय पुनर्जीवन जाता. हांव मानून घेता. ज्या दिसा जेजू त्या खुर्सार गेलो, काल्लेवारीची वाट चल्लो, ते खाल्ले ताणें चाबूक खाल्ले, ते सगळे ताणें म्हाज्या खातीर खाल्ले म्हणून हांव मानून घेता. आनी मानून घेता तो खुर्सार गेलो, तो मेलो, ताका पुरलो आनी तो पुनर्जीवन जालो. आनी ताका आमी इस्टर म्हणटा. आनी हो इस्टर कित्याक लागून सेलेब्रेट करता तेजी जाणवाय आसपाक जाय. तेजी जाणवाय घेवपाक आमी आयज हांगर येयल्या. पूण आमकां खबर आसपाक जाय कितें जाता पळय तें. आनी पुनर्जीवनपण भाव भयणांनो हे सगळे तुज्या काळजान घातल्या बगर तुका मेळना. कित्याक यू शॅल बी इन द लायकनेस ऑफ हीज रेजरेक्शन. तेज्या पुनर्जीवनपणाचे तुका मेवता. जेन्ना तूं सोत मानताय तेन्ना मेवता. तुवें गांव वावयलोय म्हणून न्हू, सोत मानून तुका मेवता. जितको तूं सोत मानताय तितकें तुका तें मेवता. बेश्टोच हे केलें, थंयसर गेलो ते केले, वाती पेटयल्यो, भरपूर फुलां घातलीं, ना, तितून मेवना. सोत मानताय पळय तेन्ना मेवता. इन युअर बिलिवींग इज द रिसिवींग. जेन्ना तूं सोत मानताय तेन्ना मेवता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. जॉन 3:3. जॉन 3:3. जेजून ताका ना सिस्टर पयलीं ओके जॉन 3:3. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्या देवाचें राज पडोवंक जायना. हांगर देवाचें उतर अशें म्हणटा, जेजू म्हणटा, आपूण तुमकां खरेंच सांगता. जेजू आपणाच्या शिसांक सांगता, आपूण तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा की तूं पुनर्जीवन जाल्या बगर तुका सर्गेचें राज मेळचें ना. पुनर्जीवन जावपाक जाय. आनी तेंच पुनर्जीवन कसो जातलो तूं, जेन्ना तूं देवान जें काम केलां त्या कामाचेर तूं विश्वास करता. तो ह्या संवसारान आमच्या खातीर येयलो, आमच्या खातीर मेलो, आमची पातकां ताणें आपणाचे कुडीर घेतली, तो ताका पुरलो, तो हिमकोणान गेलो आनी थंयसरलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. तेन्ना जेन्ना तूं सोत मानताय तेन्ना तुका पुनर्जीवनपण मेवता. आनी चवथी वड कितें म्हणटा ती पळोवया. निकोदेमा
देवान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो. ताच्यान आनी एक फावट आपल्या आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक आनी जल्मूंक जाय. भाव भयणांनो, निकोडेमस आतां हो बरो शिकणार मनीस आसता. कायदो खबर आसता ताका. आतां हांव पुलीस म्हणटकच म्हाका कायदो खबर आहा. म्हाका कायदो खबर आहा कितें आहा पळय तो. तसो निकोडेमसाक कायदो खबर आसता. आनी निकोडेमस कितें करता? जेजूक विचारता, आपूण मरोन पुनर्जीवन कसो जातलो? मायच्या पोटान वयतलो हांव? आमी ऑलरेडी आतां येद्दे व्हडले जाले, आतां मायच्या कुशव्यान आमी कशे वयतले? इतके व्हडले जाल्या पळय ते कुशव्यान कशे वयतले? नॅचरल क्वेश्चन विचारता तो. आनी करेक्ट क्वेश्चन विचारता तो. कित्याक नॅचरल हितून विचारला ताणें. नॅचरल फिजिकलान विचारलें ताणें. येद्दो व्हडलो मनीस आवयच्या कुशव्यान कसो वयतलो? जल्मलो पळय तेन्ना येद्दोच जल्मलोलो. येद्दो जल्मलोलो कुशव्यान रावंक शकता. पूण येद्दो व्हडलो मनीस कुशव्यान कसो रावतलो? आनी जेजू ताका फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया. प्रेज गॉड. जेजून प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. म्हणटकच आतां देवाचें उतर हांगर आमकां परतून सांगता, जो मेरेन तुजें मेळ्ळें रूप आसलें पातकान तूं भरलेलोय, जो मेरेन ही तुजी पातकां देवाचे कुडीन तुवें घालूंक नाय, जो मेरेन ही ट्रान्सफर जायनात आनी तुवें मानूंक नाय, सर्गीच्या बापायन तेजेर ती सगळी घातली. जेन्ना तूं मानताय तेजेर सगळी घातली, जेन्ना तूं मानताय की कंप्लीट जाला थंयसर, तेन्ना देवाचे तूं न्हाताय. न्हावप म्हणजे हांगा ते वन इज बॉर्न ऑफ वॉटर म्हणजे कितें? जेन्ना न्हालो म्हणजे तूं साफ जाताय न्हू. म्हणून ते उदकाचो एग्जाम्पल दिलो. म्हणजे तुवें न्हावंक जाव, देवाच्या उतरान तुवें नितळ करून घेवंक जाय आपणाची कूड. तेच्या उतराक एग्री जावपाक जाव तूं की अशें घडलें. आनी भाव भयणांनो, न्हाल्या उपरांत आमी नितळ जाता, नाजाल्यार आमी डेली कित्याक न्हाता? 4 वर्सांनी एकदां न्हावपाचें. बरें आंगाक बरें उरतलें, बरी घोटाय आसतली, बरो वासूय येतलो सायडीच्या लोकांक. आमी डेली कित्याक न्हाता? नितळ जावपाक. डेली नितळ जाता म्हणजे आमचेर पळय जो धूल बसता, जर्म्स येवन बसता, ते न्हाल्या उपरांत कितें जाता? ते उदकान वयता. आनी ते घाण उदीक वयता झाडांक वयता. आनी कित्याक वयता? झाडांकूय उदीक जाता, झाडांय बरी वाडटा. हें मेळ्ळें उदीक भायर वयता आनी तूं नितळ जाता. आतां हांव हांगर येवच्या पयलीं न्हावन येयलां, बरो नितळ आहा. नितळ दिसना? न्हावन येयलां. आतां न्हावन येयलां म्हणप हांव भायल्यान नितळ जालो. आतां म्हाजी कूड नितळ जाली न्हू. आतां म्हाजो आत्मो नितळ करपाक जाय नाल्यार उपाय कितें? देवाचें उतर घेवपाक जाय आनी देवाच्या उतराक हांवें अग्री जावपाक जाय आनी तुजो भितरलो आत्मो नितळ जाता. ताका लागून हेका आरसो म्हणटात. देवाच्या उतराक आमी आरसो म्हणटा. ह्या आरशान पळोवन हांव म्हाज्या लायफाचें करेक्शन करता. आतां म्हाका थंयसर पुलिसान आडायलो हेल्मेट घालूंक ना म्हणून. हेज्या फुडें हांव हुशार जातलो. आतां फायनूय खूब सुबेज केल्या. हेल्मेट घालिनासतना तुका सांपडलो नाल्यार फायन खूब आहा. विदावट सीट बेल्ट सांपडलोय फायन खूब आहा. लायसन नासतना सांपडलोय 10,000 आहा फर्स्ट टायम. आनी ती वाडत वयता. 3 टायम तुजो सेम ऑफेन्स जालो, तुजें लायसन कॅन्सल. कित्याक? पनिशमेंट आहा ताका. आतां हांव तुमकां पुलिसीचें एग्जाम्पल कित्याक दिता? कित्याक हांव तो कायदो जाणा. म्हणटच हांव तुका एग्जाम्पल दिवंक शकता. कायदो जाणा पळय त्या कायद्याचें एग्जाम्पल दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. तशेंच भाव भयणांनो, जेन्ना आमी घरा कडेन वयता, आतां गेल्या उपरांत खूब जाणां न्हातिलीत. घरा गेल्या उपरांत खूब जाणां न्हातिलीत. कित्याक? हांगा आतां धूल बसता, आतां वारो येता, शेतांतलो थोडो धूल येता
आनी वाऱ्यान तुका धूल येता आमकां दिसती पडना, आमच्या दोळ्यांक दिसती पडना, पूण धूल येवन आमच्या कातीर बसता आनी कातीर बसता पळय तो धूल आमकां बरो न्हू म्हणटा कित्याक आमचे केंस आसता ते केंसांनी तो वयता आनी तसोच रावशी नाल्यार मागीर तुका स्कीन इन्फेक्शन आनी कितें जाता म्हणटच आमी न्हाता आनी आमची कूड नितळ करता. देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी जियेता तेन्ना कितें कोत्ताय तूं तुजो आत्मो नितळ करता, आत्मो तुजो न्हावडयताय तूं आनी हो आत्मो तुजो नितळ जाता भितरल्यान. जशें कांय दिसती पडना, धूल येता तो आमच्या दिसती पडना, तसो देवाचें उतर घेवन तूं तुजें देवाचें उतर जें येता तेन्ना तुजो आत्मो नितळ जाता, तोय तुका दिसती पडना. तूं न्हाताय पळय तेन्ना तुजो कितको कचरो गेलो, तुज्या आंगा वयली कितकी धूल गेली ती तुकाय खबर ना. पूण जेन्ना देवाचें उतर घेताय आनी देवाचें उतर तुज्या काळजान घालताय तेन्ना भितरूय क्लियर जाता, भितरूय करेक्शन जाता तुजें आनी हें करेक्शन जाता पळय तेन्ना तुजो आत्मो नितळ जाता आनी तूं देवाच्या मांडण्या प्रमाणे जियेता. संवसाराचोय कायदो मानताय आनी देवाचोय कायदो मानता. देवाकूय तूं विश्वासी रावताय, ह्या संवसाराच्या कायद्यांकूय विश्वासी रावता. जो देवाचो मनीस आसता तो हे संवसाराचे कायदे पासून मानतलो, हे संवसाराचे कायदे मानतलो. कित्याक हे कायदे आहात आमकां मानपाक, आमी हे कायदे आहा ते तर मानिनात. जो देव आमकां दिसती पडना तेज्यो मांडण्यो आमी कशें मानतले? आमी केन्ना देवाक कोणेन पळोवंक ना, आजून पासून कोणेन देवाक पळोवंक ना, पूण तेजें उतर बरोवन दवरलेलें आहा त्या उतराचेर आमी फात येता. हो कायदो आहा, हो कायदो बरोवन दवरलेलो आहा, ह्या कायद्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. हो कायदो जो बरोवन दवरलेलो आहा ताका म्हणटा CRPC म्हणटात, क्रिमिनल प्रोसिजर, आनी IPC म्हणटा इंडियन पिनल कोड. हे कायदे आमच्या इंडियेच्या सरकाराचे, हे कायदे मानपाक जाय. तूं मानिनाय नाल्यार कितें जालें? तूं तर ह्या सरकारान केल्या ते कायदे मानिनाय, जे जे ह्या संवसारान केल्या, जे कोणेन तरी बसोन हे कायदे केल्या ते मानिनाय. बापायन तुज्या सर्गेच्या बापायन केल्या ते कशे कायदे मानतले? ताणें तुवें केन्ना ताका पळोवंकूच नाय. ह्या मनशांक तरी तुवें पळयले, ते कायदे तूं मानिनाय. जेन्ना तूं ह्या संवसाराचे कायदे मानताय तेन्ना देवाचोय कायदो तूं मानतले. ह्या संवसाराचो कायदो तो तूं मानिनाय नाल्यार देवाचो कायदो तूं मानचो ना, ही गॅरंटी हांव दिता. कित्याक पळयता पळय ते तूं मानिनाय, पळय नासलेले तूं आनी कितें मानतले? देवाक तुवें पळोवंक नाय, तेजे कायदे आहा ते कितें मानतले? कोणेन तरी बरोवन दवरल्या म्हणटलोय तूं. पूण आमी आजून पासून आमचो कायदो मानता. कायद्या प्रमाणे आमी रावपाक जाय आनी आमचे कायदे आमी तर ह्या संवसाराचे पाळून करता नाल्यार देवाचोय आमी कायदो पाळून करतले. एग्जाम्पल दिता. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तेन्ना रोमकाराचो सरकार आसलो आनी आतां टॅक्स तांकां दिवपाक जाय. ह्या रोमकारांक टॅक्स दिवचे पडटाले आनी आतां कोण पळय सिटीजन आहा तेणेन टॅक्स फारीक करूंक जाय न्हू. म्हणटा आतां जेजूय सिटीजन आसलो न्हू, ताका टॅक्स फारीक कर म्हणटा. तो म्हणटा सरकाराचे ते सरकाराक दिया, देवाचे ते देवाक. हे सरकाराचे तो सरकाराक आमी दिना, देवाचे देवाक कशें दितले? देव सांगता, देवाचें उतर सांगता, हांव सांगना. ह्या सरकारान केल्या तर कायदे आमी मानिनात नाल्यार देवान कायदो केला तो कसो मानतले? जेजूच सांगता, जेजूची उतरां. सारकें सिस्टर? जेजूची उतरां म्हणटकूच ह्या संवसाराचे कायदे जेन्ना तूं मानताय तेन्ना तूं देवाचे कायदे मानतलो. आंगुल्ले कायदे तो तुवें मानूंक नाय. बरें, आनी एक एग्जाम्पल दिता. तुका बायल आहा आनी तुमी काजार जाल्यार आतां ती बायले भारी तुजो संबंद आहा, पूण तूं कितें करताय? आनीक कोणाक घेवन भोंवताय. कायदो मोडलोय काजाराचो, देवाचोय कायदो मोडलोय. संवसाराचो कायदो मोडलो तर मोडलोय, देवाचोय कायदो मोडलो. कित्याक देवाचो कायदो म्हणटा
दुसऱ्याक तुवें आनी पळोवपाचें ना. आनी संवसाराचो कायदो म्हणटा एका डिवोर्स दिल्या बगर तूं दुसऱ्या बारी रावंक शकना. ह्या संवसाराचो जर तूं कायदो मानिनाय जाल्यार देवाचो आनी कायदो खंयचो मानतले? कितके डिवोर्स जातात? कित्याक डिवोर्स जाता? कित्याक संवसाराच्यो मांडण्यो. पयलीं तुका ही बायल बरी दिसताली काजार जावच्या पयलीं. आय वील गिव यू द स्काय, आय वील गिव यू द स्टार, आय वील गिव यू द मून. ड्रॉ करून बसून आतां दिनाय. तेन्ना दिता म्हणटाले तें बरें आहा. आतां ड्रॉ करून बसून दिवचो नाय. तुका तर सांगलें तेणेन सन हाडानी दी, आपल्यान स्टार हाडानी दी. स्टार काडून बसून दिवचो नाय तूं तेका. ह्या संवसाराचे कायदे मानिनाय नाल्यार देवाचे कायदे खंयसरल्यान मानतले सांग म्हाका. जो मनीस म्हणटा आपूण देवाचें काम करता पूण ह्या संवसाराचो तर तो कायदो मानिना नाजाल्यार तो फोट उलयता. हें उगडास दवर. देवान तुका सांगला जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जी सिंपल. कोणाक दुखोवपाचें ना. देवान तुका सांगला तुका कोण शिरप घालता तेजेर तूं बेसांव घाल. तुका तर कोणें गायी मारल्यो, वाटेर वयताना तुका कोणें गायी मारल्यो, तुवें तर ताका परत गायी मारल्यो जाल्यार तूं देवाचो मनीस कसलो? तेणेन म्हाका गायी मारल्यो, हांव ताका परत गायी मारचो ना. हांव म्हणटलो सजमायतलो ताका, बाबा पळय नाका गायी मारून पळयतलो. तूंय भाव हांवूय भाव. तूं ह्या संवसारान आहाय, हांवूय ह्या संवसारान. दुस्मान काय कित्याक आमकां? आमी तर ह्या संवसारांतले कायदे पाळिनान भाव भयणांनो आमी देवाचो कायदो पाळपाक आमकां खूब अवघड जाता. ह्या संवसाराचे कायदे पयले पाळपाक. कोविडाच्या टायमार आमकां कितें सांगलें? तुवें घरान रावपाक जाय. रावले काय रावंक ना? सगळे रावले न्हू. कित्याक कायदो. सरकारान सांगलें अमक्या टायमार शॉपां ओपन जातलीं तूं वच आनी मागीर तुज्यो वस्तू हाड. त्या टायमार वचून हाडपाचें. तेजे आड वचून हाडटाय म्हणजे तूं कायदो मोडटाय. आनी हें जेजून सांगलें. सरकाराचें तें सरकाराक दिया, देवाचें तें देवाक. सरकाराचें सरकाराक उणें करूं नाका, देवाचें देवाक उणें कर. प्रोपोर्शनेट. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सोयी वाजली सिस्टर तुवें? ना, सोयी वाज. जॉन 3:6. ह्या आमच्या पातकी सैमाचो बोस करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे पासत आमच्या आदल्या पोरण्या सैमाक खुर्सार मारना. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. भाव भयणांनो देवाच्या उतर हांगर कितें म्हणटा की आमी देवाच्या उतर हांगर कितें म्हणटा की जे आमी कुडीन जियेता, जे आमी कुडीन जियेता. प्रॉब्लेम कितें जाता जेन्ना आमी कुडीन जियेता तेन्ना आमच्यो मांडण्यो कसल्यो आसता? कुडीच्योच आसता. आनी कुडीच्यो मांडण्यो कितें आसता? संवसारीक आसता. आमी वायट पळय तें चिंता, वायट नदऱ्यान दुसऱ्यान पळयता. तो गिरेस म्हणटा म्हाकाय तेका तो कसो गिरेस जाला, तो चोरून गिरेस जाला, तो हो गिरेस जाला, तो गिरेस जाला. एक टायम घोडे चोरून गिरेस जाला जाय, एक टायम खरो घाम गोवन गिरेस जाला. आमकां देवान दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक धाडूंक ना. आमकां सांगलां तूं तुज्या लायफान करेक्शन कर. दुसऱ्यांक तूं कित्याक बोटां दाखयता? तुजें जिवीत कितकें बरें आहा दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाक? पुनर्जीवन तर तूं जालाय नाल्यार तुज्या लायफान चेंज कर. तूं तर म्हणटाय आपूण जेजू क्रिस्ताक फॉलो करता नाल्यार दाखय आपूण जेजू क्रिस्ताक फॉलो. बरें जिवीत जिये. शेजाऱ्यांक गायी मारी नाकाय. शेजाऱ्या बारी तुजेर माड पडोंक आनी तुजें हें पडोंक आनी तें पडोंक म्हणो नाकाय. माड पडोंक म्हणल्यार कळलें न्हू तुमकां कितें म्हणटा पळय तें? गोंयकारांक कळोंक जाय रोखडेंच माड पडोंक म्हणजे कितें पळय तें. कित्याक उतरां ती म्हणपाक जायना. गायी मारूंक जायना. पूण कितें भाव भयणांनो आमी जियेता दुस्मान काय घेवन. पूण देव जाण आसा मोगान जियोंक जाय. तूं तर पुनर्जीवन जाला मनीस
जेजूचेर पातयेताय तूं, मोगान जिये, मोग दी. तुका तर कोण गायी मारता, तूं तेजेर बेसां उलय, आनी तो मनीस ऑटोमॅटीक तुका बरो जातलो. कित्याक तो पळयतलो तूं परत रिटेलिएट करिना. तो पळयतलो तूं तो ahलो मनीस न्हू. आनी जेन्ना तो त्रासान आसता तेन्ना तूंच ताका आदाराक पावता. तो पळयतलो तुका आनी तो आपणाचें जिवीत बदलता. तो तुका गायी मारपाचो बंद जातलो आनी तो तुजो बेस्ट फ्रेंड जातलो. देवाचें उतर जियोंक जाय भाव भयणानो. पुनर्जिवंत तूं जालाय म्हणटाय नाल्यार जेजू भाशेन जियोंक जाय, मोग दिवपाक जाय, राग न्हू. आनी तर तूं मोगान जियेनाय नाल्यार पुनर्जिवंतपण तुवें आपणाक ना. तूं म्हणटाय आपूण 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 जेजूचो मनीस. जेजूचो मनीस नाल्यार तुज्या भितर कांय दिसती पडना. तो मोगाचो मनीस आहलो. तुज्या भितर कितें आहा? उतरा प्रमाणे जियोवपाक जाय तेन्ना पुनर्जिवंतपण जाता. आनी देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं तुज्या आत्म्यान जियेतलो, कुडी प्रमाणे न्हू, आत्म्यान जियेतलो. आत्म्यांक तुज्या देवाचें उतर खबर आहा. आत्म्यांक जियेता पळय तो मनीस सगळे कायदे देवाचेय पाळून करता आनी ह्या संवसाराचेय कायदे पाळून. जो मनीस आत्म्यान जियेता पळय तो, जो कुडीन जियेता तो देवाचेय कायदे आयकना, ह्या संवसाराचेय कायदे आयकना. कित्याक ताका पडलेलेच ना. तो म्हणटा आपूण राजा, आपुणूच देव म्हणटा तो एक एकटाय, आनी म्हाज्या फुडें आनी कोण ना. आनी थोडे तर टायट जाय नाल्यार तो आनी तेज्या फुड्यान आनी कोणूच ना. नंबर 1 म्हणटा तो आपूण आनी कोण ना म्हणटा. आर्रे म्हणटा आहा बारीक एक थापट मारले नाल्यार जमनीर पडटलो. पूण दादागिरी कसली. गोलियाताक पयलो न्हू. गोलियात म्हणजे व्हडलो 7 फीट आनी डेवीड 5 फीट. हो आतां गोलियात जाला, इल्ले मारला आनी आपूण गोलियात जाला. हांव अशी दोह एक थापट मारल्यार पडटलो. पूण दादागिरी व्हडली. कित्याक भितर सिस्टमान हें गेला, पावर गेला, एक्स्ट्रा पावर गेला. तो पावर न्योसर तो दादा. आनी हें आमी आमच्या लायफान खूब एनकावंटर केला. ताका लागून भाव भयणांनो देवाचें उतर जियोवपाक गरज. प्रेज गॉड. हालेलुया. 7वी ओड वायज सिस्टर. मनशां मरतात तेन्ना ती पातकाचे पोदवेंतल्यान सुटली. पूण क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जिवी आसतल्या. होच आमचो भावार्थ. भाव भयणांनो देवाचें उतर हांगर म्हणटा की क्रिस्ता बारी तर मेल्या तेन्ना क्रिस्ता बारी आमी पुनर्जिवंत जातले. आमी तर हेजेर नियाळूच करूंक ना आमी तेज्या भितर मेल्या म्हणून, जाल्यार पुनर्जिवंत कशें जातलें. नियाळ करपाक जाय न्हू. तूं एग्री जावपाक जाय देवाच्या उतराक. तूं जो मेरेन एग्री जायना कायदो थंयसरूच आहा. कायद्याक एग्री जायनाय तूं जाल्यार तुवें तो कायदो आपणाक ना. आनी इम्पॉर्टंट देवाचें उतर आपणावपाक. कित्याक हांवें सांगलें आनी परत परत सांगत आहा तो आरसो. म्हणटकच कितें जाता भाव भयणांनो, हांवें नियाळ करपाक देवाचें उतर आपणावपाक जाय. आपणायताय तेन्ना म्हाजें हांगर समज आतां ही उदकाची बॉटल आहा, ती तर हांवें घेतली आनी उदीक पियेलो. पियेता पळय तेन्ना उदीक म्हाज्या पोटान गेलें. बॉटल हांगरूच आहा, हांव उदीक पिवंक ना. बाटलेची मिस्टेक ना, म्हाजी मिस्टेक. म्हाका तान लागल्या पूण तुमी सगळीं आहा म्हणून हांव पियेना. आतां पियेता. कितें जाता 2-2 वरां उलयल्या उपरांत ताव सुकता. म्हणटकच भाव भयणांनो जो मेरेन हांव आपणायना तो मेरेन म्हाजें जायना. आपणावंक जाय. आनी पुनर्जिवंतपण तर तूं आपणायनाय नाल्यार तुजें जायना तें भाव भयणांनो उगडास तर. हांव नोको तुमकां आनीक कसली दुसरी शिकवण आहली. जो मेरेन तूं आपणायनाय, जो मेरेन हांव उदीक पियेना म्हाजे कुडीन भितर वयचें ना. जेन्ना हांव पियेलो तेन्ना म्हाजी तान मिटली. हांव पिवंक ना नाजाल्यार म्हाजो मोद बॉटल म्हाज्या फुड्यान हाडली हांव पिवंक ना.
हो म्हाजो मोत. कित्याक आसली म्हाज्या फुड्यान हांव पिवंक ना. देवाचें उतर तुज्या फुड्यान हाडलें तुवें मानूंक ना, ती तुजी मिस्टेक. देवाक आनी शिणा नाका. हे उगडास दवरा भाव भयणानू, सगळे देवाचें उतर तुजें आपणावपाची गरज तुजेर आहा. देव तुजेर बडी मारचो ना, परत सांगता. तुजी आवय बापूय तुजेर बडी मारीत, देव मारचो ना. स्कूल मास्टर न्हू तो, पुलीस न्हू तो लाठी तुजेर मारपाक तकलेर. तो म्हणटा तूं मान, तुका आपणेन दिला, तूं स्वत मानशी, तूं आपणायशी, तुजें. आतां हांव उदीक म्हाका ताण लागली, हांव उदीक पियेलो तें म्हाजें. म्हाजो ताळो सुकलोलो पळय तो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. ताका लागून भाव भयणांनो आपणावंक जाय. आपणायता तेन्ना तुजें तें, आपणाय ना जाल्यार तुजें जायना. कितेंय जावं ती वस्त, कसलीय वस्त जा, जो मेरेन तूं आपणाय ना ती तुजी जावचीच ना. ही उगडास दवर. देवान तुका भासावणी दिल्या, ती भासावणी तुवें तुजें बेसांव करपाक जाय. कशें करतलो? देवान भासावणी दिल्या ती तुज्या काळजान भितर घालपाची, तोंडांतल्यान उच्चारपाची, तेन्ना ती तुजी जाली. तेन्ना तूं एग्री जालोय तेज्या उतराक. देवाचें उतर घेतलें, काळजान घातलें, तोंडांतल्यान उच्चारलें. सिंपल. घाम घोवपाचो गरज ना. हेल्मेट तर तूं घालून गेलोय, पुलीस तुका आडावचें ना. ते म्हणटले कायदो पाळटा वचो न्ही. देवाचें उतर घेतलें, काळजान भितर घातलें, तोंडांतल्यान उच्चारलें, देवूय तुका कांय विचारिना. म्हाजो मनीस म्हाज्या कायद्या प्रमाणे जियेता. सिंपल भाव भयणानो, व्हेरी सिंपल. आनी चड सिंपल म्हणून आमकां तें सजमना. चड सिंपल आसल्या उपरांत सजमना. आनी काल हांव प्रिचींग करतालो पळय तेन्ना म्हापश्यां थंयसर हांवें म्हटलें आतां आंज बडव्याशेन दाणो दिवपाक जाय. चुकलोय मार, तेन्ना मागीर आमकां सारकें कळटलें. आतां कोण मारिना न्हू म्हणटात आमकां कळना. म्हणटा चलता तें चलना. आनी आमचे गोंयकार म्हटल्यार आमी सारके तुका शांत सुभावाचे. आमच्या फुड्यांतल्यानूय तर कोणेन काडून व्हेलें असं रावतलें. गरीब तो असं व्हरोंक न्हू. कित्याक शांत स्वभावाचे. पूण शांत सुभावाचो पासून जालोय नाल्यार देवाचें उतर आपणावपाची गरज आसा. आपणावंक जाय. आपणाचें पळय तें आपणावंक जाय. म्हाजो पाय जाणटो आहा, ऑलमोस्ट 89 वर्सांचो आहा. 90 जातलो आतां. तो आतां आपणाचें गॉड बेस्ट म्हाका सोडून वयतलो. हांवें तर आपणावंक ना, हांव तर थंय वचोंकूच ना, मोडून पडटलें. तो सोडून गेला म्हाका. हो म्हाजो पूत, आनी ह्या पुताक हें म्हजें घर, आनी हो म्हाजो जागो, आनी हे म्हजे पयशे, आनी हे म्हजें भांगर, हें म्हाज्या पुताक. पूण पुताचो मोद आहा की तो थंय वचत ना. नाजाल्यार ताका तें मेवचें. आपणावंक जाय. म्हाज्या बापायन कितें करून दवरलां तें आपणावंक जाय. तशेंच म्हाज्या जेजून कितें करून दवरलां तें आपणावंक जाय. डिफिकल्ट कांय ना. डिफिकल्ट कांय ना. फकत आपणावपाचें. जें देवान केलां तें आपणावपाचें. जें म्हाज्या पांयन बांदून दवरलां तें हांव आपणावंक जाय. आपणायता तेन्ना म्हाजें. मागीर तें हांव कितें करता, मागीर वयता हांव आनी कागदां म्हाज्या नांवार करून घेता. मागीर म्हाज्या नांवार करून घेतल्या उपरांत तें मागीर म्हाज्या भुरग्यांक गेलें. आनी अशें पिणकेचे पिणके चलना. आनी पिणकेचे पिणक्यो तुजें जें आहा पळय तें तुजे पिणकेक मेळत वयता. पूण तुवें तर आपणावंक ना. तुजे पिणकेचे पिणके कशे वयतले थंयच स्टॉप जाले. तशें देवाचें उतर भावा भयणानो, जो मेरेन तूं आपणायना तुजे पिणकेक आनी खंयचे वयतले तुवेंनूच आपणावंक ना. पुनर्जीवनपण जियोवपाक हें आमी आपणावंक जाय आमचे लायफान. बेश्टेच म्हटलें म्हणून जायना.
बेश्टेत म्हटलें हां पुनर्जीवन जाला पुनर्जीवन पण तो तुजें जाला नाल्यार हे चेंजीस तुज्या भितर जावपाक जाय. देवाच्या उतर तुवें आपणावपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. 1 Peter 1:23. आयज वारो बरो मारता न्हू. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या सोबता वरवीं जिवीत दिला. हो सोब जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. प्रेज गॉड. आतां भाव भयणांनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान येता, आमची आवय आनी बापूय जेन्ना एकठांय जाता, बापायची बी जेन्ना आवयचे बी बरी एकठांय जाता तेन्ना भुरगीं जाता आनी असो संवसार फुडें वचत वयता, वाडत वयता. आतां जेन्ना रोचल्या पळय तेन्ना कितको आहलो, आतां पॉप्युलेशन खंय पावलां. पॉप्युलेशन खाला केन्ना वयचें ना. पॉप्युलेशन वयर वचत रावतलें, खाला वयचेंच ना. कित्याक बियेन्सान हे वाडत आहा आनी हे वाडत वयतले. पूण जे बियेन्सान ह्या मनशेचे बियेन्सान येयला ते कित्याक ते आतां पयल्या आदावान पातक केलें म्हणटो पातकाचो सैम हो कंटिन्यू जालो. हो सैम कंटिन्यू जालो. आतां हो सैम तुजो कट केन्ना जाता, तूं जेन्ना मानता जेजू म्हाका लागून मेलो, आतां तूं तेज्या उतरान एक नवी रचना जाता. तेज्या उतरान तुजो आत्मो परफेक्ट जाता. तेजें उतर घेवपाक जाय. ताका लागून हें उतर इम्पॉर्टंट. भाव भयणांनो, जेन्ना आमी लग्न जाता तेन्ना कितें आसता, आमकां दोगां जाणांचें सिग्नेचर जाय, विटनस की हें लग्न जालां. विटनस जाय, 2 सिग्नेचर मारता, रिकॉर्ड करून दवरता. आनी हें रिकॉर्ड केलां तें जाय पळय तेन्ना तूं उजार करूंक शकतलो. पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक जाय, हें पडटलें. रेशन कार्ड करपाक जाय, हें पडटलें तुका जाय. आधार कार्ड करपाक जाय, बर्थ सर्टिफिकेट जाय, हो डॉक्युमेंट जावं तुका. तसोच जे देवान बरोवन दवरलां, देवाचें तो तुका कितें मेळपाक जाय, पुनर्जीवन जावपाक जाय, नाल्यार तेजें उतर जाय. 2 कायदे परत परत सांगता. 2 कायदे आहा. एक कायदो आहा देवाचो, एक कायदो आहा ह्या संवसाराचो. आनी सेम आहा ते दोनूय. हांगर तर तुका बर्थ सर्टिफिकेट ना, तुजें खंय काय तुका मेळपाचें ना. तुका आधार कार्ड मेळपाचें ना, तुका कांय मेळपाचें ना, तुका रेशन कार्ड मेळपाचें ना, कांय. कित्याक बर्थ सर्टिफिकेट इम्पॉर्टंट. तशें देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. तेज्या राज्यांतलें तुका कितें मेळपाक जाय, तेजो सिटीजन जावपाक जाय, नाल्यार देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. हांगरलो सिटीजन जावपाक जाय, नाजाल्यार तुका बर्थ सर्टिफिकेट इम्पॉर्टंट. बर्थ सर्टिफिकेट ना तूं हांगरलो सिटीजन न्हू. खंयसरल्यान पडलोय तूं हांगर. खंय तरी तुजी बर्थ सर्टिफिकेट आसपाक जाय. नाल्यार मागीर ते कितें करता, आदल्या काळार कितें जाल्लें भाव भयणांनो, सुबेज शिकलेलो लोक नासलो. सुबेज शिकलेलो लोक नासलो म्हणटकच घरानूच जल्मतालीं भुरगीं. आनी घरान जल्मल्या उपरांत ती एकदां ती वरान आसलीं. आपणाचे बाबा घरान जल्मला भुरगें म्हणून सांगून हाडलीं सरकाराक. सरकाराक सांगूंक ना नाल्यार सरकाराक कितें सपनां पडल्या सगल्याच्या घरांनी एक मनीस दवरला तेणें. जो मेरेन तुवें हाडून सांगूंक नाय सरकाराक की बाबा हो बर्थ रेजिस्टर कर म्हणून, तो रेजिस्टर जायना. म्हणटकच कितें जाता, हांगर तर तुजें रेजिस्ट्रेशन जायना, मागीर तुका फुडें डिफिकल्टी जायत वयता. डिफिकल्टी जायत वयता, तुजी वाडत वयता. हांगरूय देवाच्या राज्यान तर तुका सिटीजनशीप मेळपाक जाय, नाल्यार हें देवाचें उतर तुजें बर्थ सर्टिफिकेट. थंयसर तुका सिटीजनशीप मेळता. हांगर तुका बर्थ सर्टिफिकेटीन ह्या कंट्रीची सिटीजनशीप मेळता, देवाच्या उतरान तुका तेजी सिटीजनशीप मेळटा. सेम फॉर्म्युला सेम. नाल्यार मुद्दम नोट करा भाव भयणांनो. हें आमकां अशें सांगोंक ना म्हणून आमकां कळोंक ना. आमकां देवाचेंच सांगलें आनी हे दोनूय कायदे आमकां दाखोवंक ना.
हे कायदे तो तूं कंपेरिजन करशी तुका तर ह्या संवसारान सिटीजनशीप जाय नाल्यार तुका बर्थ सर्टिफिकेट जाय. त्या सिटीजनशीप जाय तुका स्वर्गाची नाल्यार देवाचें उतर जाय. आनी थंयसर तुका मागीर सिटीजनशीप मेवता. ताका लागून हांगा देवाचें उतर म्हणटा तूं आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलाय आनी तुका पुनर्जीवनपण जिवीत स्वर्गार मेवता. कित्याक तूं तेजें उतर मानून घेतलां. ही बर्थ सर्टिफिकेट तुका आतां थंयसरली सिटीजनशीप दिता. हें देवाचें उतर तुका थंयसरली सिटीजनशीप दिता कित्याक ह्या उतरा प्रमाणे तूं जियेलाय. जेन्ना तुजें हांगर बर्थ सर्टिफिकेट आहा तुका सगळें मेवता. आधार कार्ड मेवता, रेशन कार्ड मेवता, कसल्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आहा त्यो सगळ्यो तुका मेवता. हें समज ना नाल्यार तुका कांय मेवपाचें ना. मागीर सरकाराक गाय मारल्यो म्हणून कांय फायदो ना. देवाचें उतर तुवें घेवंक नाय आनी देवाक गायी मारल्यो देवाक कांय डिफरन्स पडपाचो ना. तुवें मानूंक नाय देवाचें उतर. तें बरयलेलें आसलें. हांगर बर्थ सर्टिफिकेट सरकाराची तुका दिल्ली आसली तुवें वचोन आधार कार्ड घेवंक नाय. सरकाराची मिस्टेक, तुजी मिस्टेक. तूं वचोन आधार कार्ड घे. तुका तेणें सांगलां काय तुका उखलून व्हरतलो आनी आधार कार्ड दितलो. तशेंच देवाचें उतर तूं तुज्या काळजान घाल तुका सर्गीचें तुका सिटीजनशीप मेवतली. सेम कायदो सेम. भाव भयणांनो आमी कित्याक सजमना. हो कायदो आहा तो कायदो आहा. दोन कायदे. संवसाराचो कायदो, देवाचो कायदो. हो कायदो मानून घे. तुका मागताय तें मेवता. मागताय तें मेवता. हांगर तो आमकां ह्या संवसारान मेवता तेज्या राज्यान कित्याक मेवचें ना. ह्या संवसारान हो मनशाचो राज. हो मनीस चलयता. हो राज तो देव चलयता. मनीस तर आपणाची प्रॉमीस धरता नाल्यार देव आपणाची प्रॉमीस कित्याक धरचो ना. कित्याक देवाहून व्हडलो आनी कोण ना. तो आपणाची प्रॉमीस सगळ्यो उलयल्या तो धरतलोच. तेजो कायदो. आनी हो सरकार आपूण कितें सांगता पळय तो आपणाचो कायदो. सेम भाव भयणांनो हे आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय. दोन कायदे आहा. हो संवसाराचो कायदो आनी देवाचो कायदो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. 1 Corinthians 15:20 सिस्टर. पूण सोंपते हें क्रिस्त मेल्ल्या मदलो मालगडो म्हूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. प्रेज गॉड. पुनर्जीवन जावपी मालगडो पयले फावट हांगर हो एग्जाम्पल हांवें खूब टायम दिला. ह्या झाडाक आंबे जाले फर्स्ट टायम आंबे जाले तेन्ना आंबो काडून सिस्टरीन आमकां दिलो. ब्रदर फर्स्ट टायम आंबो जालो. फर्स्ट टायम आंबो जालो आमकां दिलो खाया म्हणून आनी तो आमी आंबो खाल्लो. पुनर्जीवनपणाचो पयलो आंबो जेजू क्रिस्त. परत सांगता कायदे सेम आहा. पुनर्जीवनपणाचे पयले फळ जेजू क्रिस्त. हे तर आमी सोत मानता नाल्यार आमी कुडीन मरतले. आत्म्यान मरचे ना. आत्मो आमचो देवा लागीं वयता. देवाच्या मांडण्या उद्देशी तूं जियेलाय. देवाच्या उतराक तुवें तर आपणायलाय नाजाल्यार तुजो आत्मो देवा लागीं वयतलो. ह्यो संवसाराच्यो मांडण्यो आयकल्याय. देवसाराचो आवाज आयकल्याय. दुसऱ्यांचेर माड पडोंक म्हटल्याय गेलोय उज्यान. आनी हो उजो मागीर तो भोगचो पडटा. मरोसोर न्हू सासणाच्या सासणाक मरोनूच मेवता तो. पूण सासणाच्या सासणाक तुका हो उजो भोगचो पडटा. आनी करेक्शन ना भाव भयणांनो. थंयसर करेक्शन करपाचो टायम आतां. आतां आमी ह्या संवसारान जियेता पळय तेन्ना करेक्शन करपाचो टायम. मेल्या उपरांत तुका हेल्मेट घालूंक ना म्हणून तो पुलीस तालाव दिवचो ना. आनी तुका 10 गायी मारल्यो म्हणून तूं उठोन म्हणचो ना अरे म्हाका तूं कित्याक गाय मारता रे आपणें हेल्मेट घातलेलें मरे. तो मेलो की गेलो. तेजे 10 खोट्यो मारल्यो म्हणून ताका खबर आसची ना. मेलो तो. मेल्या मनशाक कायदो लागना. जित्या मनशाक कायदो लागता. हो कायदो हांवें पाळून करपाक जाय नाल्यार हांवें जितो आसतना पाळून करप.
जितो आसतना हांवें एक देवाचें उतर पाळून करपाक जाय. ह्या संवसाराचोय कायदो पाळून करपाक जाय आनी देवाचोय कायदो पाळून करपाक जाय. तेन्ना तूं देवाचो मुणयारी म्हणून ह्या संवसारान जियो. आनी जसो जेजू क्रिस्त पयले फळ जावन आसा, हे जेजू क्रिस्ताचेर जेन्ना तूं सत मानताय तेन्ना तुका मागीर ह्या आम्यांक आतां वर्साच्या वर्सा आमी येता. त्या आम्यान आतां तूं आमो वाडत वयता ती परजा मागीर. तुवें उतर सत मानलाय पळय तेचेर तूं पुनर्जीवन जालो आनी जे सत मानता तें पुनर्जीवन एकठांय जायत रावता. फॉस तेजी मागीर ती, पूण तुवें तर मानूनच घेवंक ना. तूं मागीर चिंताय ना मेल्या उपरांत आपूण करेक्शन करतलो आनी कोण घरा कडेन आहा पळय तो बरी मिसा दितलो आनी तो 100 मिसा दितलो आनी 200 मिसा दितलो आनी 300 मिसा दितलो आनी मागीर तुका सुटका जातली. जावची ना. कितेंय सांगूंक कोणूय सुटका जावची ना. सुटका तुजी तुवें आंगोर घेवन वचपाक जाय. कोण मागीर कितें सांगता तें सांग, पूण हांव सांगता मेल्या उपरांत तुका आनी कायदो ना. यू आर फ्री फ्रॉम एवरी लॉ. आमकां कायदो कित्याक लागना? कित्याक जेजू आमच्या खातीर मेलो आनी जेजून तो कायदो, ओत्मीक कायदो आपणें कंप्लीट दवरलो म्हणून तेचो कायदो आनी आमकां लागना. ह्या संवसाराचे कायदे तूं जियेताय, तूं हो संवसार चलताय, सगळे कायदे मानूंक जाय. ज्या दिसा तूं मेलोय कायदे आसले सगळे मुफ्त. तो मागीर पुलीस येवन एक गडे एक टायम ताजो फ्रेंड आहा जाल्यार म्हणटालो हेका आपणें 4-5 दिल्लो रे तालाव म्हणून. मेलो बरो मनीस आसलो पूण 4-5 दिल्लो हांवें ताका तालाव. पूण भाव भयणानू, एकदां तूं मेलोय तो आनी कायदो लागना. आनी जेजू आमच्या खातीर मेला आनी कायदो तेणेन दवरला आनी हे ओत्मीक कायदे दवरल्या म्हणून ओत्मीकपणान तुका तेणें नितोळ केल्लो आहा. देवाचें उतर तूं जेन्ना तुज्या आत्म्यान घालताय तेन्ना तें नितोळ जायत रावता. आमी न्हाताव पळय तेन्ना आमची कुडीक आमी साफ करता, देवाचें उतर घेता तेन्ना आमी आमच्या मनाक आमी नितोळ करता. वी रिन्यू आवर मायंड, रिन्युअल ऑफ युअर मायंड. इम्पॉर्टंट भावा भयणानू हें पयलें जाणा जावपाक. प्रेज गॉड, हालेलुया. 1 Corinthians 15:13 वाच सिस्टर. 15:13 हय, 1 Corinthians 15:13. मेल्ल्याचे पुनर्जीवनपण ना जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जीवन करूंक ना. भावा भयणानू, साव पावलू आतां हांगर सांगता, इफ देर इज नो रेजरेक्शन ऑफ द डेड देन क्रायस्ट इज नॉट रिजन. मेल्या मनशाक तर पुनर्जीवन पडना, नाजाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी आमी फुडें मागीर म्हणटा, वाच सिस्टर फुडें 14 वाच. आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जीवन करून ना जाल्यार आमची परगोटणी पोकोळ आनी तुमचोय भावार्थूय पोकोळ. भाव भयणानू, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची भावार्थाची परगोटणी फुकट. हांव आतां हांगर उलयलां तें फुकट. जो मेरेन तूं मानून घेयनाय की जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला, आमची पातकां ताणें आपणाचे कुडीन येल्यात, पुनर्जीवन जाला, तेन्ना आमची परगोटणी सारकी, नाजाल्यार आमची परगोटणी फुकट भावा भयणा. आमी उलयता त्या वाऱ्यार उलयता. सापावलू म्हणटा, सापावलू सांगता हांव जी देवाची उतराची परगोटणी करता ती तो देव तर पुनर्जीवन जागना जाल्यार ती फुकट. मेल्ल्या उपरांत तर तुका पुनर्जीवन ना, नाजाल्यार म्हणटा तो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेला तो देवाच्या राज्यान वयतलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ना तो नरकान वयतलो.
ही वील गो टू हेल. पूण आमी जेजू क्रिस्तान मानता म्हणून आमकां कितें म्हणटा तो तुका पुनर्जिवंतपण केलें. देवाचें काम केलां, देवा लागीं वयता. संवसाराच्यो मांडण्यो आयकलाय, तेजो पार्टनर चल थंयसर, तेजें बोट दवर आनी मागीर खा उलोवप थंयसर. ताका लागून हो जागो जावन आसा. ह्या जाग्यार आमी ताका लागून येयल्या की देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेवपाक. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. 16 वाच सिस्टर. दुसरी सांगतात, मेल्ल्या मनशाक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण खरेंच जाल्यार क्रिस्ताकूय देवान पुनर्जिवंत करूंक ना. भाव भयणांनो, आतां देवाचें उतर सांगता, फॉर इफ द डेड डीड नॉट रायज देन क्रायस्ट इज नॉट रिजन. पूण इस्टर म्हणजे पुनर्जिवन जाल्लो जेजू. हो एका आमी इस्टर म्हणटा, पुनर्जिवन जावन. ही डायड एंड ही रोज अगेन. आनी हेच तर आमी आज जायत्या टायम कितें जाता भाव भयणांनो, की खुर्साचेर बसून आमी नियाळ करता. खुर्सा उपरांत कितें जालें तेजेर नियाळ ना. तेजेर तर नियाळ ना नाल्यार सा पावलो म्हणटा तुवें कंप्लीट जावंक ना. युअर गॉस्पल इज नॉट कंप्लीट. अनलेस अँड अंटील जीसस हॅज नॉट रिजन, द गॉस्पल इज नॉट कंप्लीट. ओन्ली वेन ही इज रिजन देन यू वील बी रेसरेक्टेड. जेजू तर पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार थंयच बसून तूं खुर्सारूच रावलय. खुर्साचेर जाला तितकेच तुवें चिंतलें, पुनर्जिवनपणाचेर तर चिंतूंक नाय जाल्यार तूं पुनर्जिवनपण कशें जियेतलो? तूं वायट वाटेन आसलोय तो देवाच्या वाटेन कसो येतलो? तूं ह्या संवसाराचे कायदे कशें मानतलो? वायटूच रस्त्यान तूं चलत रावतलो. त्या टायमार सोरोप येतलो. आतां देवान येयलाय तरी सोरोप येता. डिफरन्स कितें जाला? डिफरन्स कांयच जावंक ना. तेन्नाय तेंच करतालो, आतांय तेंच करता. देवाच्या उतरान तो तूं जियेताय नाल्यार तूं म्हणटलो सोऱ्याक आपूण पयस करता. देवाच्या उतरान तो तूं जियेताय नाल्यार म्हणटलो दुसऱ्यांच्या बायलांक आपूण वायट नदरेन पळोवचोना. संवसाराचेय कायदे मानतलो, देवाचोय कायदो मानतलो. ताका लागून भाव भयणांनो, देवाचें उतर सजमोवपाक आमकां आत्म्यान सजमोवचें पडटा. हितून न्हू, हितून तुका देवाचें उतर कळचें ना. देवाचें उतर आत्म्यान. आत्मीक वस्तू आत्मीक. आत्म्यान तुका नेक जावंक शकता. प्रेज गॉड. 17 वाच सिस्टर. आनी देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार तुमचो बाबार सारको निर्फळ. तुमी अजून पातकाच्या तुमच्याच पातकांनी आसात. भाव भयणांनो, हो ही लायन फायनल. ही लायन अशी म्हणटा, and if Christ is not risen, your faith is futile and you are still in your sins. म्हणजे तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें तर मानून घेवंक ना, पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तूं आजुनूय पातकी जिवितूच जियेता. तुज्या भितर चेंज जावपाक जाय भाव भयणांनो. भितरल्यान तूं चेंज जावपाक जाय. तूं देवाचो म्हणयारी नाल्यार तुज्या लायफानूय देवाचें म्हणयारीपण दाखोवंक जाय. त्या टायमार सिगरेटी ओडटालोय, सोरोप येतालोय, दुसऱ्या बायलां वारी भोंवतालोय, नाजाल्यार आतां तुज्या भितर चेंज येवपाक जाय. सिगरेट सोडपाक जाय, सोरो सोडपाक जाय, बायलांक वायट नदरेन पळोवपाचें सोडपाक जाय, हेजेर आड तेजेर आड उलोवपाचें सोडपाक जाय. भितरल्यान चेंज जावपाक जाय, बरो मनीस जावपाक जाय. ह्या संवसारानूय बरो मनीस म्हणून जियोंक जाय आनी देवाकूय बरो मनीस म्हणून जियोंक जाय. नाजाल्यार तुज्या भितर चेंज कसली जाल्या. द ओल्ड थिंग हॅज पास्ड अवे एंड ऑल थिंग्स हॅव बिकम न्यू. कितें न्यू जाला तुज्या भितर? कांयच जावंक ना. आहा तो हाय. कित्याक देवाच्या उतराचेर तुवें धरूंक नाय तुजें मन. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर हांवें म्हाजें मन धरूंक जाय. भाव भयणांनो, कितें जालें पळय तें ह्या उतरा प्रमाणे हांवें जियोंक जाय. ह्या उतरा प्रमाणे हांवें करेक्शन करूंक जाय. आतां हांव येवच्या पयलीं हांव न्हालो. नाल्या उपरांत केंस कशें आसता? बरें आसता. उकयलेल्यात न्हाताना पळय तेन्नाच उकोन येता. सगळें हय हय जाता न्ही. आनी हांव तसोच येयलो हांगर. आनी हांगर हांव येयलो आनी तुमकां आतां प्रिचींग दिता. आतां हांगर म्हाज्या कॅमेराचेर हे रिकॉर्ड जाता. केंस म्हाजे हे आहा, हो जाला म्हणटले पोगो जावन येयला.
भाव भयणानो, केंस हांव कित्याक हुकयता? बरो दिसपाक जाय, म्हाजे चेहरो बरो दिसपाक जाय. हांव हारशान वयता, बरो भांग काडटा, पळयता हारशान आनी करेक्शन करता. मिश्यो म्हाज्यो सारक्यो ना जाल्यार पळयता, हां बाबा मिश्यो ना. आतां हांवें फाटल्या दिसांनी केंस मारले आनी कित्याक आमकां मारपाक जाय न्हू, टायम टू टायम मारपाक जाय. पळय हाका म्हणटा पुलीस कट. हो पुलीस कट न्हू, सारको बारीक. कहलो तुका तुमी मारला कोण्यान असो? पळय हांवें मारला. कित्याक? हो कायदो आमचो, आमचे केंस बारीक आसपाक जाय, कायदो मानपाक जाय. भाव भयणानो, उगडास धर. जसो तूं आरशान पळोवन करेक्शन करता, देवाच्या उतरान पळोवन तो तुजे जिविताचें करेक्शन करूंक नाय, नाजाल्यार तूं येयलाय पोगो कहो, चेंज कांय करूंक नाय. आनी चेंज करपाचें काम आमचें. देव तुज्या भितर चेंज करचो. फ्री वील मनीस तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक शकताय आनी देवाच्या उतरा आडूय जिवंक शकताय. देव तुजेर बडी मागचो ना, देव तुजेर बडी मारी. तुका तर सर्ग जावं, देवाच्या उतरा प्रमाणे जे सिंपल. देवाक मान, तेज्या कुडीक आमी मेल्या, तेज्या कुडीन आमी पुनर्जीवन जाल्या आनी हे पुनर्जीवनपण म्हाज्या लायफान हांव चेंज हाडटा. सगल्यो वायट म्हाज्या लायफान ज्यो आसल्यो हॅबिट्स त्यो हांव सोडून दिता. म्हाज्या लायफान जायत्यो बॅड हॅबिट्स आसल्यो. हांवूय पयलो जायतो पियेतालो, सिगरेटी ओडटालो. म्हाका दिसाक 2-2, 3-3 पाकिटां सिगरेटी जाय आसल्यो. आतां हांव नोको, तुमकां खबर आहा, विल्स नेवी कट म्हणून येताली सिगरेट. म्हाका 3 पाकिटां जाय आसलीं दिसाक आनी आमचें शॉप आसलें. 3 पॅकेटां काडप आनी 3 पॅकेटां हांव ओडप ती. आनी पयशे आपले मामी आनी डॅडी भरता, पूण सिगरेटी हांव ओडटा. तांकां खंय खबर आहा, ती म्हणटा विकले आसतल्यो, पूण एक बॉल्सान घालून व्हरप. पूण जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो तेन्ना आहलो त्यो तर हांव आजुनूय सिगरेटी ओडटा. आनी म्हाका कोण मेवलो, सिगरेट बरी ना रे, तुजे लंग्स उडयता. तो म्हणटलो तूं बंद कर रे, म्हाका शिकयनाका, तूं पयलो बंद कर, तूं बेबदो मरे, थंय पिवून पडटालोच. मागीर कितें जालें, तुजें तोंड बंद. आतां ब्रदराकूच खबर आहा, ब्रदर पियेतालो. पूण जेन्ना देवाक आपणाचें लायफ दिलें, सोरो पिवपाचो बंद केलो. 13 तारखेर न्हू ब्रदर तुवें सेलिब्रेट केला. 13 तारखेर ताणें सेलिब्रेट केलो. सोरो पिवपाचें जिवीत बंद. करेक्शन तर जायना, पयलेच भाशेन हाय. रेबान लोवतालोय पयलो, अजुनूय रेबानूच लोवताय. रेबान एक्चुली ते दुकर लोवतात, पूण पियेल्या उपरांत मागीर आमी लोवतात. दुकर भायर सोदतानी पोवता, हांव म्हाज्याहून व्हडलो दुकर येयला. तो भिवून पोवता, हांव आपणाहून व्हडलो दुकर येयला, आतां तेका रेबान लोवनी. आनी आमी आपले मेजीत वयता घरा कडेन. घर इतकें पयस आहा, हांगुरल्यान इतकें पयस आहा घर, पूण वद्द्यावर लागता म्हाका थंयसर पावपाक. कित्याक रस्तोच सगलो हें जाता न्हू, वद्द्यावर लागता तितकें. थंयसरल्यान हांव 5 मिनटांनी हांगा राव असो 10 टायम येवन वयतलो, पूण त्या टायमार म्हाका इतक्याक पावपाक म्हाका जायना. पूण भाव भयणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेता आनी चेंज जायना म्हाज्या भितर. पुनर्जीवन जाल्लो मनीस म्हणटा हांव, आनी म्हाज्या भितर कांयच चेंज जावंक ना. गेल्या इस्टराक हांव तोच आहलो, ह्या इस्टराक हांव तोच आहलो. डेली ते 40 दीस येता, 40 दीस येता पळय, तेन्ना ते 40 दिसांच्यो गजाली सांगल्यो आनी फुडल्या एका पुत्तून 40 दिसांक फुडल्या एका पुत्तून आमी ते. आमचे भितर कांय चेंज जावंक ना. पुनर्जीवनपण कसलें चेंज जावंकूच ना. कसलें पयलो रेबान आहलो, अजुनूय रेबान आहाय. चेंज जावपाक. ताका लागून देवाचें उतर आमी शिकता. करेक्शन करपाक देवाचें उतर शिकता. कायद्यान आमी जिवंक शिकता. कायद्या भायर आमी वसोंक सोदिना. कायद्या भायर वयशीं जाल्यार तुका आहा, ताका पेनल्टी आहा. हांगर पेनल्टी ना, पूण आमच्या सरकारी कायद्या प्रमाणे तुका पेनल्टी आहा.
आतां ट्रॅफिक रुल्साच्याच तुका हांवें सांगलें कितके कायदे स्ट्रिक्ट केले. कित्याक कोण कोणाचेर गाडी चडयता, बरे पियेतात आनी गाडी चलयतात कोणाचेर, तो मरोन वयता मनीस. तो बाबडो फर्स्ट टायम कोणाक आपणाचे मायन पावोवंक वयतालो, तेज्या वयल्यान गेलो, तो मरोन गेलो. हो बरो जाला झुंबा. भाव भयणानो, ताका लागून देवाच्या उतरान तो तुजे भितर चेंज जावंक ना. हो ब्रदर आमचो, हो ब्रदर तर तेच जिवीत जियेता. नाजाल्यार कितें कितें चेंज जाल्लें तेज्या भितर? चेंज कितें जालें? कांयच ना. गेल्या वर्सा इस्टर ताणें सेलेब्रेट केलो, ह्याय वर्सा इस्टर सेलेब्रेट करतलो आनी 100 इस्टर सेलेब्रेट करतलो. पूण हा तो कांयच भितर चेंज जावंक ना. इस्टर येता वयता येता वयता येता वयता, चेंजीस कांय ना. कित्याक तूं सजमोंकूच ना कितें जालें पळय. देवाच्या उतराचेर तुवें नियाळूच केलो ना. देव तुका कितें सांगता तें तूं सजमत ना. ताका लागून देवाचें उतर काळजान घालपाक तुका इम्पॉर्टंट. हांवें तर म्हाज्या ह्या संवसारान तर हांव जाणा म्हाका विदावट हेल्मेट तालांव हांव म्हाज्या मनान घालता. हांव म्हाज्या मनान घालता आनी एवरी टायम हांव म्हाजी गाडी चालू करता पळय तेन्ना हांव पयलें चिंता म्हाजें हेल्मेट हांव ना. आनी हांव म्हाजें हेल्मेट घालता आनी मागीर गाडी घेवन वयता. तशें देवाचें उतर तुका सांगता. तुजे देवाच्या उतरा प्रमाणे तुज्या भितर बदलप जावपाक जाय. जावंक नाय नाजाल्यार गेल्या इस्टराक तोच आसलोय, ह्या इस्टराक तोच आसतलो, फुडल्या इस्टराक तोच आसतलो. चेंजीस जावचे ना. हे आमी संवसाराचे कायदे आमी बरे सजमता. हेल्मेट घालिना तालांव पडटलो. बोल्सांतले वयतले न्हू, बोल्सांतले तुजे वयतले. कित्याक आतां बरे तालांव म्हारग जाल्या. 1000 वयरूच आतां तुका ते 100 ना ते. कवा ते 100 दीस गेले, आतां 1000 वयर. आनी 1000 तुजो वयता पळय तेन्ना तुका चिमटो कवता. पूण देव तुका चिमटे काडिना न्हू. म्हणून गेल्या इस्टराक तूं तोच आसलोय, ह्या इस्टराक तूं तोच आय आनी फुडले जायते इस्टर जावन वयतले. भाव भयणानो, आमच्या भितर कांय चेंज जावचें ना. ताका लागून हांव सांगता देवाचें उतर जियोवपाची गरज आसा. देवाचें उतर जियोवपाची गरज आसा. ह्या संवसाराचे कायदे आहा तसो देवाचोय कायदो आहा. आनी देवाचो कायदो जावन आसा तेजी वाट तेज्या भितर सरपाक, आनी संवसाराचो कायदो आहा तेजी वाट तेज्या राज्यान भितर सरपाक. हांगर तुका उजवाड, हांगर तुका कावक. तूं चूज कर. तुका उजवाडान जिवंक जाय, तुका कावकान जिवंक जाय, तूं चूज कर. देव तुजेर बोडी मारचो ना. तुका हेल्मेट घालूंक जाय, तुका घालूंक नाका, तूं चूज कर. दर्या उपरांत तालांव दी. थंय तुका दारार दर्या उपरांत मागीर थंय तुका म्हणटले अरे रॉंग दारान येयला, चल ते सायडीन चल. आतां पळय थंयचो रुजो आहा तुका, चल उज्या. मागीर थंयसर करेक्शन ना. भावा भयणानो, करेक्शन करपाक जाय तें आतां. प्रेज गॉड. रोमन्स 8:11 वा सिस्टर. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, ताचो आत्मा तुमचे सोबे ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, तोच तुमचे सोबेन जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुड्यो नव्यान जिवंत करतलो. भाव भयणानो, जसो जेजू पुनर्जिवंत करपी पवित्र आत्मा, देवाचो आत्मो जेजूक पुनर्जिवंत करता. जेन्ना आमी बावतीस घेता, जेन्ना आमी तो स्नान घेता, जेन्ना तो आमच्या आंगा वयलो आमी म्हेंव काडून उडयता, आनी म्हेंव काडून उडयल्या उपरांत आमची सगळी मेळे जे आहा ते वयता, पातकी सोयम आहा तो वयता. जेन्ना पातकी सोयम गेलो तुजो, जेन्ना तुवें स्नान केलोय म्हणटो तूं नितळ जालो, ओत्मीकपणानूय नितळ जालोय आनी कुडीनूय नितळ जालोय. तेन्ना देव तुका एक पवित्र आत्मा, होच पवित्र आत्मा जो देवाक मेलेलो आसलो जिवंत केला, तोच पवित्र आत्मा तुका दिता. आतां तुका तुजे वायट ज्यो गोश्टी आहा त्यो करेक्शन करपाक, तुका पुनर्जीवन दिवपाक, तुका वाट दाखोवपाक.
वाट दाखोवपाक तुका पळय तूं हांगो चुकताय, तूं हांगो चुकताय, तूं हांगो चुकताय. भाव भयणानो, आमी केन्नाय पातक समज आमी केले, भितरल्यान आवाज येता न्हू हें रॉंग म्हणून. भितरल्यान आवाज येता तो तुजो आत्मो तुका सांगता पळय रॉंग केलाय. हे देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. तूं ते बायलेक वायट नदरेन पळयताय, पळोवंक शकना. वायट नदरेन तिका पळयनाका. तुजो आत्मो तुका सांगता भितरल्यान. हो पवित्र आत्मो तुज्या आत्म्याक हुस्कायता आनी हो तुजो आत्मो तुजेशीन उलयता ना रॉंग, आनी तूं करेक्शन करता. आनी हो पवित्र आत्मो जो मेल्ले जेजूक जिवंत केला तोच आत्मो भाव भयणानो आमच्या भितर आसा. देवान आमकां डिफरन्शिएट करूंक ना, देवान आमकां उणें करूंक ना. देवान आमचे आपणा भितर गूण आसले तेच आमच्या भितर गूण घातले. इतको आमचो देव मोग करता, तेज्या भितर गूण आसले तेच गूण आपणा. कित्याक ही संवसाराची वाट चलपाक त्रास म्हणून ताका खबर आहा. कित्याक तो चल्लो, तो चलो नासतना सावना तुका, तो चल्लो म्हणून तुका सांगता. आपणाक हो संवसाराची वाट चलतना म्हाका खूब कठिनाय येयल्यो, खूब त्रास जाले म्हाका, पूण म्हाज्या बारी पवित्र आत्मो आसलो आनी हांव पवित्र आत्म्यान चल्लो. आमी भाव भयणानो पवित्र आत्म्यान चलपाक जाय. देवाच्या आत्म्यान आमी चलपाक जाय. देवाच्यो मांडण्यो आमी आमच्या लायफान लागू करपाक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवपाक जाय. देवाच्या आड न्हू पूण देवाक आमी जियोवपाक जाय. हे इम्पॉर्टंट भाव भयणानो. देवाचें उतर डिफरन्शिएट कांय करूंक ना. हो आत्मो तुज्या भितर घातलेलो आहा आनी हो आत्मो बळिश्ट आत्मो. आनी हो आत्मो तुका जाणवाय दिता, हो आत्मो तुका रेवल्युशन दिता, हो आत्मो तुका फुडें कितें जातलें तें सांगता, जावच्या पयलीं तुका सांगता. आनी आमी हे एक्सपिरियन्स केला. हे आमी एक्सपिरियन्स केला म्हणून आमी उलयता. आनी जो कोण ह्या आत्म्यान जियेता तो पातका, हांव म्हणना पातक कबार जातलें. पातक आमी बारीक बारीक पातकां हांगर थंय करतले, पूण हो आत्मो तुका शिकयता पळय हें पातक ना, हें परत आनी करिनाका. करेक्शन कर. करेक्शन करपाक आमकां आदार दिता. आमी पडटा भाव भयणानो. एक एकदां कितें जाता गडबडीन आमी कितें करता, आमकां आतां अर्जंटली खंय वचपाक जाय, हेल्मेट आमी इसरोन वयता आनी इसरोन वयता आनी तो पुलीस आमकां थंयसर घोट धरता आनी आमी ताका सांगता पळय सदांच घालता रे, आयज मागीर मातशें आवयचें मेडिसीन हाडूंक वयता. आनी तो म्हणटा बरें आसूं म्हणटा. तो पळयता ताका सदांच घालून वयता पळय तो, त्या दिसा तो ताका सोडटा. हो भाव भयणानो देवाचो आत्मो आमकां हुस्कायता. पळय रॉंग जिवीत तूं जियेता, रायट लायनीर यो. आतां रेल्वे पटरी भायर चलोंक शकना भाव भयणानो, थंयच व्हरतली ती. आमी आमची कार काडली आनी शेतान घेवन भोंवले म्हणून जावचें ना. थंयसर होणके आसतले आनी कितें आसतलें, बारीक पाळणी आसतल्यो आनी कितें आसतलें. रस्त्यार गाडी चलोवपाक, रस्तो ताका लागून केला. आमी तर रस्त्यान चलतले नाजाल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणटा आय एम द वे. हांव जावन आसा ती वाट. हे वाटेन तूं चल, म्हाज्या उतरा प्रमाणे तूं चल आनी तुका शांती मेळटली. देवाच्या उतरा आड तर तूं चलताय नाजाल्यार तुका शांती कशी मेळटली. ताका लागून करेक्शन करपाची गरज. आनी करेक्शन आमी हांगरूच करूंक शकता. आनी करेक्शन करपाक तुका एक देवान आत्मो दिल्लो आनी हो आत्मो तुका हुस्कायता. कॉन्शियस म्हणटात ताका आमी. आमचे आ कॉन्शियस इज स्पिकींग. आमकां भितरल्यान एक आवाज कसो येता आनी हो आवाज तुका सांगता पळय रॉंग जाला. पुनर्जिवनपण आमी जियोया भाव भयणानो. जेजून फिनीश केलां, संपतलें म्हटलें ताणें. हांवें तें जिवीत जियोवपाचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें जिवीत जियोंक जाय. म्हाजें जिवीत चेंज करपाक जाय, देवाचे कायदे मानपाक जाय. तूं तो तुजो देवाक मोग दाखयता नाजाल्यार देवाचें उतर पाळून करून तूं मोग दाखोवंक शकता. आनी हो चेंज भाव भयणानो आमच्या भितर येवपाक जाय. नाजाल्यार गेल्या वर्सांतीच ह्या वर्सांतीच आनी खूब वर्सां आमी तशींच आसतलीं. चेंज कांय जावचें ना.
इस्टर आमचे चालूच आसतले. वर्साच्या वर्सा बरे आपले इस्टर सेलिब्रेट करता चालू. आनी बरे बाटली हाडल्या, 40 दीस सोरो पेवंक ना, आनी इस्टरा दिसा बरें जाल्यार बरेंच सारकें फूल. आनी तूं चिंतिनाय फुडलें कांय, आनी तूं आपलो नेटान हाय. आतां तूं दुसऱ्यांक त्रास करूंक पळयता, कित्याक तूं पियेलाय न्हू. आतां पियेल्या उपरांत तूं कितें करतलो? कोणाक तरी तूं त्रास करपाक. अरे तूं 40 दीस तूं सांबाळलें, तूं सोरो पिवंक ना, देवाक फटोवंक सोदता. 40 दिसा उपरांत देवाक कळचना तूं पियेलोय म्हणून. 40 दिसांक तो सोडलाय जाल्यार 40 दिसा उपरांतूय सोरो पियेनाका. 40 दिसा उपरांतूय सोरो पियेनाका आनी देव म्हणटलो आपणाचें उतर जियेलें. 40 दिसांक तुवें सगळें सोडलेलें तें कंटिन्यू कर आनी सोडीत राव, तेन्ना देवाचें उतर जियेलाय. भाव भयणांनो, बेश्टेत येयले आनी देवाच्या उतरान तर आमचें चेंज जायना, पुनर्जीवन जायना जाल्यार फायदो कांय ना. भाव भयणांनो, आमी जायते जाण आमी म्हणटा आय एम बॉर्न अगेन. बॉर्न अगेन म्हणटा, आपूण जेजूचेर विश्वास दवरला म्हणटा, पूण लायफ तुजें तेंच हा. आदले गाणीन आहलोय तो आजुनूय तेच गाणीन आहा. चेंज तर जायना नाल्यार तोंडांतल्यान उच्चारणी केल्या तुवें, काळजान तुवें देवाचें उतर घालूंक ना. जो मेरेन तूं काळजान देवाचें उतर घालिनाय तुज्या भितर चेंज जावचें ना. बेश्टत तूं म्हणटाय जेजू जेजू जेजू, तोंडाची उच्चारणी, पूण तुज्या भितर तर खरेंच चेंज जाला नाल्यार तुजें लायफस्टायलूय चेंज जातलें. सोऱ्याक पयस, बायलांचे नदर घालपाची चेंज, सिगरेटी ओडिनाय, कांय करिनाय, वायट सगळ्यो कोण वायट मनशां बारी भोंवताले, ड्रग्जान आहलोय आनी कितें करताले, ड्रग्ज विकतालोय आनी कितें करतालोय. लायफ तुजें चेंज जालें नाल्यार तुवें हें सगळें सोडलाय. कित्याक हे सोसायटीकूय तूं त्रास करता आनी देवाकूय त्रास करता. उगडास धरा भावा भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. सर्गीच्या बापा, तुका ह्या वेळा खातीर आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, ह्या वेळा खातीर तुका आर्गां महिमा. पवित्र आत्म्या, तुका ह्या वेळा खातीर आर्गां आनी महिमा. जेजू, तुजें उतर आमच्या काळजान तुवें घातलाय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा. आनी ह्या इस्टराक आमी आमचें लायफ चेंज करता. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवपाचें आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान तो आमच्या भितर घातलाय तेज्या प्रमाणे आमी जियोवपाक आमकां तूं सुफळ करताय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी जेजू, तूं आमच्या खातीर त्या खुर्सार गेला. तुवें आमच्या खातीर त्या खुर्सार तूं मेलाय. तूं आमच्या खातीर जेजू पुनर्जीवन जालें, आमकां पुनर्जीवनपण दिवपाक. आनी हे सगळ्यो तुवें वस्तू केल्या तेजेर आमी सोत मानता आनी तुज्या सोतान आमी जियेता. गेल्या इस्टराक आमी आहली ती आतां आमी नवी जातली. आमच्यो वाटो आमी चेंज करतली. जी आमी वायट आमी जे उलयताली ती उतरां आतां आमची बरी उतरां जातली. सगळे कायदे आमी मानतली. ह्या संवसाराचे आनी ह्या देवाचे कायदे आमी मानतली. ह्या संवसाराचे कायदे आनी देवा तुजो कायदो. कित्याक तुवें आमकां सांगलें जे सरकाराचे ते सरकाराक दी, जे देवाचे ते देवाक दी. दोनूय कायदे मानल्या उपरांत तूं दादोशी जाताय देवा. कित्याक हो सर्गूय तुजो आनी हो संवसारूय तुजो. आनी आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका निनवासता. हांगर येयल्या त्या भाव भयणांक तुवें तुजी पेकोणेचो हात लायला. सगळे कुडीन तांकां तुवें पेकोणी दिलाय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा. देवा, तुजी हांव फायनान्शियल ब्लेसिंग तेंचेर उलयता. जे कोणाच्या हातीन जी कोण म्हणटा आमचीशी ना, तूं तांकां सुभामपणी दिताय म्हणून देवा तुका आर्गां दिता. तूं तेंच्या कामाचेर तेंच्या बेसांव घालताय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आत्मीकपणान जेजू तूं ती रिन्यू जाल्यान म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ती तेणीन आपणाचे बदलप केला म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी देवा,
फिजिकल हिलींग. कुडीन जी दुयेंसां आहात ह्या वेळार जेजू आमी मानून घेता. ती दुयेंसां तुवें तुजे कुडीन येल्या आनी तुवें आमच्या भितर तुजी पेकोणी घातल्या. आनी ही पेकोणी ह्या सगळ्या भावा भयणांचेर हांव उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू ती सगळी बरी जावन घरा गेल्यात म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी सैतानाचो कसलो आत्मो तेंचेर आसा देवा ह्या वेळार तुवें तांकां मुळान सान काडून उडयला आनी दर्यान वचोन तांकां पडोवन हुकूम घालता. भिरांतीचो आत्मो ह्या वेळार आसा नाल्यार भिरांतीचो आत्मो ह्या वेळार जेजू ह्या भिरांतीच्या आत्म्याशीन हो आत्मो हांव तुका हुकूम घालता, वच आनी दर्यान पड. परत आनी भिरांत तुज्या लोकांक हाडी नाका, कित्याक तूं मोगाचो आत्मो, तूं शांतीचो आत्मो आनी तुजो मोग आनी तुजी शांती तेंच्या भितर व्हांवता म्हणून तुका आर्गांनी आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. टायम फॉर कोणाची टेस्टमनी आहा?